उपारले पावन प्रेसलो धारक्यम देवदूत संत आपल्या त्याची महिमा गाऊन तुमच्या काळे उभा राहा. दूत त्याची स्तुती करताना सगळी तुमची सतत वापरा. थकू नका की त्या तुम्ही थकल्या शेवटात पोहोचणार. प्रेसलो हालेलुया. वडकारा देवाची स्तुती केली देवा मेल करूया. एक सभी गीत गाऊन महिमा त्याची अभिवादन करूया. Thank you.
Sebenarnya jadi juga dia kata tolak mereka. Sebenarnya jadi juga dia kata tolak mereka. Sebenarnya jadi juga dia kata tolak mereka. Bukanlah kunci bunta mereka, bukanlah kunci bunta mereka. Bukanlah kunci bunta mereka, bukanlah kunci bunta mereka. Seni caciran terus kerja, seni caciran terus kerja. Haleluya, haleluya. Seni suara sutikan haleluya, haleluya, haleluya. Seni suara sutikan haleluya. Seni sutikan menyenggolkan hidup yang indah. Seni suara sutikan menyenggolkan hidup yang indah. Siapa cuma masa bodoh malam, 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 siapa cuma masa bodoh malam. Kita boleh bersih jiwa kita sah. Haleluya, haleluya. Suara sutikan haleluya, 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 आम्ही ऍक्टिव्ह जाऊन देवाची स्तुती करताना मस्त माझ्या पाण्यात प्रथमचं जीवित करतात. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. देवाचे उद्गार तसे म्हणतात, अंगाला संपूर्ण पीडाची देता सुटका देता म्हणा. प्रेज लॉर्ड. जेव्हा आम्ही स्तुती करतो तुम्ही कीर्तनचा ग्रंथ वाचले आहे, 103 अध्याय 1 ते 5 वाक्य वाचले आहे. कीर्तनचं ग्रंथ 103 1 ते 5 वाक्य वाचले आहे. तुम्ही सो आशीर्वादाचा. प्रेज लॉर्ड. देवाची स्तुती केल्यावर सो आशीर्वाद असा. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तुम्ही सगळे विसाच्या बलिदानात वाटा घेतलं होय की नाही? विसाच्या बलिदान सो आशीर्वाद असा होता की त्यांचे पण सो आशीर्वाद. 6 blessing the holy mass, 6 blessing the praise and worship. Praise the Lord, हालेलुया. आज एक तुमचा कंप्लीट अवकाश 12 आशीर्वादांनी पाठी यायची करा. प्रेज the Lord, हालेलुया. Get together. Hallelujah. Hallelujah. बरेच स्तुती करायची. आता काय म्हणाले की तिथलं वस्तू वर्षाला असा की ना गट्ट असायच्या कांद्याला गट्ट आली तर तुमच्या कांद्याच्या अलगच ना. प्रेज लॉर्ड. अलग आहे नित्युराव कार्य बदला होईल पडून इल्ले शेपा. प्रेज लॉर्ड. तले पेटा होईल पडे पाठा सगळा पडता की काय झाले. प्रेज लॉर्ड. तसेच नाही पाठे पडून तुम्हाला मला ते म्हणजे म्हणतात काय नाही आणि तुम्हाला गरज. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. आपले पण एक क्लास आणलं काय तो उत्कर्ष नवसा का उत्कर्ष डेंजर तो का उत्कर्ष मसना का. प्रेज लॉर्ड. बाईले त्या कवा तुम्ही उत्कर्ष झाडू म्हणता तुम्ही बायकरची वसवली ना दादाची वसवली ना तुम्ही दैकरची वसवली ना विचार करना काही ना कारण करत बसेगा उत्कर्ष वसवलं. प्रेज लॉर्ड. आज सकाळी होतो उदास की एका उदास करून गेलो मैं बन जाले मुद्दा निकले देखो नहीं आता करना. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. मोल सर्विस के दारे बोलता. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. आम्ही आपले बडी वर झाले महिना झाला महिन्याचे 20 झाले मजा आहे 20 साठी आपलं दोघांनी देवाला वाचा करा मरून सुरू. प्रेज लॉर्ड. अगं मोर्चा म्हणजे कोणी
मध्ये राहू आहे ना. देवाची योजना आहे, देवाची मांडवळ कशी असतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एकूण कोण पुरा देवाची स्तुती करतात ही सो आशीर्वाद मिळतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. पंचमूल वाचता की तुम्ही कीर्तनाचा ग्रंथ पळ्या हांव एक वाचता नाल्या सगळं वेळ थकलो वेस्ट जाता पळ्या. तिसऱ्या वाक्यात हांव पहिले आशीर्वाद तुझे सगळे अपराध बक्षिता. प्रेज द लॉर्ड, आमचे सगळे अपराध बक्षिता. दुसरे तुझ्या पिढा तो पैस करता, तुझ्या पिढा पैस करता. तिसरे तुझो जीव कोणाक निवारता. कोण म्हळ्यार तेंचे सेमिस्टर जोडी आनी एक कोण आसा ताचे उपरांत थंय एम कोण म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, थंय तो आमकां निवारता म्हणटा देवाचे उपरांत. तुझ्या माथ्यार मोगसो आनी कापडचो मुकुट घालता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या प्रदेशाच्या सगळ्या लोकांनी जेजू कोलो मुकुट दिला. तुम्ही कोलो मुकुट दिला जेजू अरे आले गाड्या सोडता. प्रेज द लॉर्ड, जेजू आमकां कोलो मुकुट दिता मोगसो आनी कापड दिसो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगसो आनी कापडचो मुकुट दवरता आनी तुजी जीण कोर आपल्या देण्याने तुका गदोशी करता आनी गरुडाच्या तरणाटपणाकडे तुमचे तरणाटपण नसते. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कोण पळे देवाक स्तुती करतात ती प्रायन म्हातारी जावं पडो पण भितरला बिलकुल म्हातारी जायना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अत्यंत आम्ही महाराष्ट्र गेले रेतिरेक महाराष्ट्रात सर जाऊन येऊची प्राय होता मात्र तरणाटी बरं रेतिरेक येना मात्र प्राय कितले बरं डान्स करतात, कितले बरं स्तुती करतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आणि एक महिन्यात आम्ही येत आहोत महाराष्ट्रात. नेक्स्ट टाइम व्हिडिओ करणार तुमका दाखवेन. प्रेज द लॉर्ड. तर पळयल्यार खंयच तुमकां लज भोगतय देखून आमी कोण रेकॉर्ड करून हाडूं ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. नेक्स्ट टाइम येता खंयच रेकॉर्ड करून हाडटा आनी तुमकां हांगा घालता आनी पळयतात कशे ते डान्स करतात, कशे ती स्तुती करतात पुन्हा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून आमकां काय स्तुती करतना देवाक जाणीत आसतना आमचे बांदपास आमचे कितें अडखळे आसा आमचे जिवितान कितें जिवन कितें पिडाचें आसा सगळें आमकां सोडून येता म्हणटा पळय बसतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देव तुमच्या मध्ये देवाची पूजा करता थंय मनीस नाही. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एका वर्साचो इतलें आल्या पर्यंत तुमच्या पिडेचे जातात कोणाचेर माथ्यार हातून मागयलें आसा केन्ना मागला ना. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही स्तुती करता तसो देव तुमकां आपडटा दूर करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बरें की जावया बरें स्तुती केल्या देवाक मेळ्ळा न्ही.
ಕಾದುದು ನೀವಲ್ಲವೇ ಬಿದ್ದೊಡೆದೋಡುವ ಮೃಗಾತ್ರಿಯು ಇರದಂತೆ ಕಾದದ್ದು ನೀನಲ್ಲವೇ ಬಿದ್ದೊಡೆದೋಡುವ ಮೃಗಾತ್ರಿಯು ಇರದಂತೆ ಕಾದುದು ನೀವಲ್ಲವೇ ಬಿದ್ದೊಡೆದೋಡುವ ಮೃಗಾತ್ರಿಯು ಇರದಂತೆ ಕಾದದ್ದು ನೀನಲ್ಲವೇ ನೆತ್ತದು ನೆಲೆಸಿರುವ ಅನೇಕರಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದು ನಿನ್ನಯ ಕರವಲ್ಲವೇ ನೆತ್ತದು ನೆಲೆಸಿರುವ ಅನೇಕರಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದು ನಿನ್ನಯ ಕರವಲ್ಲವೇ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕರ್ತರೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕರ್ತರೇ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕರ್ತರೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕರ್ತರೇ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುವುದು ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಮರಕೆಯು ನಾವು ಅಯೋಗ್ಯ ದಾಸರು ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಮರಕೆಯು ನಾವು ಅಯೋಗ್ಯ ದಾಸರು ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಮರಕೆಯು ನಾವು ಅಯೋಗ್ಯ ದಾಸರು ನಾವು ಕರುಣಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಯೇಸುವಿಗೆಂದೆಂದು ಮಹಿಮೆ ಬಲಹೀನರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಯೇಸು ಎಂದೆಂದು ಮಹಿಮೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಅರಿಯುವ ಯೇಸುವೇ ಲೋಕವು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಅರಿಯುವ ಯೇಸುವೇ ಲೋಕವು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಅರಿಯುವ ಯೇಸುವೇ ಲೋಕವು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಅರಿಯುವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಸರ್ವವು ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನವಲ್ಲವೇ ಯೋಗ್ಯತೆಯಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸರ್ವವು ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನವಲ್ಲವೇ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕರ್ತರೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕರ್ತರೇ 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 ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮರಕೆಯು ನಾವು ಅಯೋಗ್ಯ ದಾಸರು ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಮರಕೆಯು ನಾವು ಅಯೋಗ್ಯ ದಾಸರು ನಾವು ಬಲಹೀನರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಯೇಸುವಿಗೆಂದೆಂದು ಮಹಿಮೆ ಬಲಹೀನರಾದ ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಯೇಸು ಎಂದೆಂದು ಮಹಿಮೆ ಬಲಹೀನರಾದ ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಯೇಸುವಿಗೆಂದೆಂದು ಮಹಿಮೆ ಬಲಹೀನರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಯೇಸುವಿಗೆಂದೆಂದು ಮಹಿಮೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ
महिमे महिमे येसुविगे 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 मस्त जणांचा बंदड्याची जो मोंडवडी आसा तुमच्या कोणी मस्त बंदडे आसा बंदपास फक्त तुमकां जिवंगच म्हणटात असले जायते जणांक जेजू सुटका दिली आसा एकडे बंदोळे बाबा तुमचे जिवीत सगळे जेजू समर्पण करूया तुमच्या कोणी कितें भुरा पिडा शिडा आसा सगळी जेजूच्या पांयां पेटोवया कित्याक आमी जावन आसा बरी एक माती मात्र त्या मातयेक रूप दिलें देवान त्या मातयेच्या रूपण्याक जीव दिलो देवान आणि देवाचं उदर सांगता जरम्या प्रवाक्य पुस्तक 18 अध्याय जरम्या प्रवाक्याने कुंभाराच्या घरात घातला सरेस्पर देव आणि जरम्या कोणता पळय तो कुंभार कितें करता पळय त्याच्या घरा वच आणि घरा गेल्या प्रमाण तुका संदेश दिता पळय कामे करचे म्हणून हांव तुका सांगता आणि वेता तो जेन्ना कुंभार चक्राचेर बसून एक बरें आयदन करपी आसा सोबीत आयदन करपी आसा आनी तें काडटाना ताच्या हातान पाड जाता पूण कुंभार प्रत्येक तीत माती बरी तर मोडून आनी एक दुसरेंच आयदन करता सरस्वती जेरम्याक म्हणटा पळय ह्या कुंभारान कितें केलें तशें हांव ह्या इस्रायल प्रत्येक करूंक शकना गे एक नवें जिवीत दिवंक शकता म्हाका जबाबान पयलीं तुजे कश्ट तुजे काडूंक शकता तुझे पिढाशीला तुका गुण करू शकता तुझे मनपास सगळे तुटून करू शकता आणि तुला नवे जीवित देऊ शकता जेन्ना येवता तुझ्या जिवितान पळय 1996 साल हांवें तितलेंच मागलें तुजे कडेन सगळ्या हांव कोणाक ते उपयोग पडना तो मनीस कसे आज त्या जरम्या प्रभूच्या माहिती एक संदेश दिलो इस्रायल परचेत आम्ही नवे रूप देऊ शकता म्हणून कच्चे उपयोग पडत आपल्या आईनं बरे उपयोग पडचे बरी करता म्हणून जो म्हाका एक उपयोग कर ह्या संवसारात जेजो कच्च्या तू उपकार पडना मनीस म्हाका उपयोग कर म्हणून ते आदीच मागले आणि जेजून एक नवे आईदान केलें पडण्याचे जिवीत काढलें बियांचे जिवीत काढले आज तुम्ही एवढा क्लेम करा तुम्ही मागा आज जेजू म्हाका नवे आईदान कर उपयोग पडचे नसणार तुमच्या एज्युकेशनची गरज ना तुमच्या दुडवाची गरज ना तुमच्या अशा शंगार मंगाराची सगळ्याची किती जेजू गरज ना पण जेजू गरज ना तुझी गरज आसा तुझी जेजू गरज आसा आज जे जीवित पेटवली जेजू म्हणजे जीवित एक नवे गरजेचं सगळं उपयोग पडचे बरी कुटुंबात आमच्या वाड्यात आमच्या विरगेत आमच्या समाजात जेजू म्हाका उपयोग पडचे बरी नवे आईदान कर नाटक मागा देवाचे उदरिस्त आमकां सुटका दिता कित्याक एक सर्वीस कोण देव जावन आसा म्हजो आनी तुजो कुंभार आनी हांव आनी तूं जावन आसा ती माती एक नवें आयदान करून जेजू कडेन मागय आनी तें आयदान आमकां करून दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अरे जेजून आमकां करता आसतना थोड्यांक तर इतलें काळें केलां न्ही तांणी कळ्ळें सोप न्ही कळ्ळें शॅम्पू यूज केला ताचे क्रीम यूज केल्या ती गोरी जायना प्रेज द लॉर्ड काळी काळी उरता प्रेज द लॉर्ड थोड्यांक इतलें बरें केलां ह्यो संगीताक दनपारां वेगळे तितल्यानी ती खाली जायना ती गोरीत आसता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थोड्यांक देवान इतलें लांब कर केलां न्ही तांकां केस वयर पडयले पडटा कितले लांब आसता प्रेज द लॉर्ड थोड्यांक इतलें मोठें केलां न्ही वाजता पावचें जाल्यार मुणे करून वयर नाल्यार ती वयर दिसना थोडी तितली मोठी आसा थोडी जन्मताना तितली मोठी गी तांकां कांदे डायट कांदे केल्यार ती बारीक जायना प्रेज द लॉर्ड आनी थोडी इतली बारीक गी तांकां कांदे केल्यार ती मोठी जायना प्रेज द लॉर्ड आनी लास्ट डॉक्टर सांगता डॉक्टर सांगता का बीएड म्हणून बीएड
काय ना पीव्हीसी पाईप पडे मोवाची कोडी बांधला तसे फोटोमध्ये सांगतात दुसरे काय तसे असतात बेसलो आणि दोड्यान दातले काय रसला दोड्यान बाई बांधले नसल्या बेसलो हे दातले की दाळे म्हाका बाईल जायच्या म्हणून मागणा ही बाई ना ते दाळे म्हाका दगलो केलेला बरं आले म्हणून बेसलो हे कष्ट नाका आले म्हाका बेसलो कोण कितें जावं कशें जावं देवान आमकां रस्ता देवाक आमी सोबीत आसा बेसलो हालेलुया वचन तुझा रस्ता कोण देव बेसलो बारीक तर रस्त्यानी देवान तर रस्ता मोठे रस्त्यानी देवान तर रस्ता बेसलो हालेलुया देखून तुमच्या मध्ये कमी असल्या बारीक असल्या बारीक दाखय बारीक रस्ता लागला मोठे असल्या रोडनी मोठे रस्ता दाखय कितें देवान नसलेले बोला बेसलो हालेलुया हालेलुया हे झाला आता मोठी असली मनशांनी बारीक असलेले कसे दिसते तुमका पळोवंक जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक तर बारीक असली गाडी वगैरे असलेली हेच मोठी जाल्यार उदकान पडले बी जाल्यार तुमका पळोवंक जाता की जाता सगळे देवान रस्ता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देव सांगता सगळे हांवें रचले म्हाका सोबीत दिसता प्रेज द लॉर्ड कोणाकी सोबीत दिसोली दिनासतना राव सोबीत पूण म्हाका रचले देवाक सोबीत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक तुमच्या काशांत तुम्ही दुरुस्त नाकात आणि कोणाक एकाले नाव दिले थोडी थोडी नावाक दुरुस्त जाता प्रेज द लॉर्ड एक नाव देवाक हांव येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जावं पुरो ते तुज्या पोतोडेन दिले त्या मोतोडेन दिले ते आवयन दिले बापायन दिले जावं पुरो पूण देवान तुका त्या नावान आपोवच्या खातीर देवान दिले नाव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हे कोणी सगळे देवाक बरें प्रेज द लॉर्ड देखून एक्शन हीट करी आनी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक म्हळ्यार आमच्या इल्लेशें कितें म्हळ्यार आमी हर एका प्रेस्तरांका 17 नासता एक्शन करूंक जायना प्रेज द लॉर्ड देखून आज आमी एक्शन करीत बरें कर नाचयेत बरें कर गितां गावयेत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक बरें हिंदी गीत आसा ताचे ताके दोनी हातान यीशु है दोनी हातान यीशु है कैसा तुम्हार भैया तुमकां कई जातलें तुमी किचनाक जातचे पडे तुमकां दिले भितर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यीशु है कैसा तुम्हार भैया प्रेज द लॉर्ड बरें जालें आनी ठीक करून तुका दिवस बरें कनेक्शन करा अरे कुंभार प्रकार का एक हात पाठी एक हात तुका प्रेज द लॉर्ड यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार काला बनाया दुनिया में का माइक का देखो काला बनाया ये काला सही काला बनाया गोरा बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया लंबा बनाया बटन लंबा बनाया छोटा बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया मोटा बनाया पतला बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया लड़का बनाया लड़की बनाई जैसे बनाया सुपर बनाया कितना नेक्स्ट प्रेज द लॉर्ड गुड झाले एक्शन कितना जमा झाले ओके गुड झाले नमस्कार आता एक्शन लागले का उगाले कोण येतात कोण यायला नाही आता विचार सकना ये आणि कोण येतात तुमचा मुखाने अवकाश बोल अवकाश देव गीताला मी समजतो प्रेज द लॉर्ड इलेले पैस राव रेडी आता ये करणार आहे बरं करते एक्शन देखिए प्रेज द लॉर्ड यीशु है कैसा तुम्हार भैया यीशु है कैसा कुंभार बड़ी एक्शन करता कितनी जन मुर्गी है क्या कई ताली में क्या क्या ताली बिल्कुल
प्रेज द लॉर्ड तुमका पूरा काही कंटाळ दुःख असल्या काही गुजारी काही दुःख असल्या पूर्ण संपता नसता प्रेज द लॉर्ड सगळी ना समजाय आणि कोणाची दुःख संपता कळे कोण नासा नसताना राहतात पण ऍक्शन करनासताना राहतात तांकां ती दुःख येते देखून अवकाश दिना प्रेज द लॉर्ड हे जागे सैतान केला वेळा राखो नसता कोण ऍक्शन करना येईल म्हणून ती दुःख त्याची असो तुका धरता मागे तुका गुण जाईल कंटाळ जाल्ले दुःख तसेच असता प्रेज द लॉर्ड सगळं ऍक्शन करते कोण ऍक्शन करणार तुम्ही पाठी येताना मागे म्हाका खंडीत गाडी येऊन येतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बरं ऍक्शन घेते बरं घेते प्रेज द लॉर्ड रेडी की काय आवाज येतो ना आपल्याला रेडी की ओके की पटके रेडी की रेडी आले पहिले हात वर घाले ठाय करा आपल्या प्रेज द लॉर्ड आजकाल संसाराला बी जीवाचा समजा केले नांदला वाटी फेडे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एकूण जीवाचा समजा केला त्याला काल आम्ही देवाची भुरगी आम्ही बरी तर स्तुती केल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार मेरा यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार मेरा यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार काला बनाया गोरा बनाया काला बनाया गोरा बनाया काला बनाया गोरा बनाया काला बनाया गोरा बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार मेरा यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार लंबा बनाया छोटा बनाया लंबा बनाया छोटा बनाया लंबा बनाया छोटा बनाया लंबा बनाया छोटा बनाया जैसा बनाया बढ़िया बनाया जैसा बनाया बढ़िया बनाया जैसा बनाया बढ़िया बनाया जैसा बनाया बढ़िया बनाया यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार मेरा यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार मोटा बनाया पतला बनाया मोटा बनाया पतला बनाया मोटा बनाया पतला बनाया मोटा बनाया पतला बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार मेरा यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार
जैसा बनाया सुपर बनाया, जैसा बनाया सुपर बनाया, जैसा बनाया सुपर बनाया, जैसा बनाया सुपर बनाया। यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा, मेरा यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा, मेरा यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा, मेरा यीशु है कैसा तुम्हारे भैया, यीशु है कैसा तुम्हारा, मेरा यीशु है कैसा तुम्हारा, मेरा यीशु है कैसा तुम्हारा, मेरा यीशु है कैसा तुम्हारा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yang berikan beberapa action ke langit. Action dari itu. Praise the Lord. अब एक विशेष पड़ेगा हमारा एक एक्शन करता ना, तुम्ही पूरा पर्यायन एक्शन कर. Praise the Lord. तुमचं आज उजवा कशा गोया अशा आणि याच्या पाठीवर का आणि पाठी शाबास शाबास. Praise the Lord. आम्ही बरे झालं कोणी सांगा आम्ही सांगितलं. Praise the Lord. शाबास. Praise the Lord. Hallelujah. अगं प्रकारे पुस्तकात लेबलिस्टा सांगले त्याला काय करायचं ना का. Praise the Lord. एक ऍक्शन बोले लड़की बनाए करतात ये. Praise the Lord. Hallelujah. आणि अगं तुला बाईला लडका बनाए भारी करतात ऍक्शन. मग ते सांगत तुला ती कारण होती की तुमच्या घरात आज संपूर्ण. Praise the Lord. Hallelujah. विदेश जाऊन ते आम्ही देवाची मुलगी. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक बोल अंतसे या देवाच्या हातात गेल्या पवित्र आत्म्याचे ते मागे देवाचे उदाहरण ऐकून बेटा आम्ही सगळे प्लीज आहे आमच्या बॉडी त्यांचे आता दुःख आणि पुराणा मस्त सणांग ही दुःखी पुरा पॅन्टचे दुःख आणि पाठीचे दुःख आणि गांठीचे दुःख आणि अँकल पेन आणि भुजाचे दुःख गवळीचे दुःख सगळे मस्त सण फुल्स आहे मग या दिवसात मी साक्ष दिलेला आजच्या दिवसाच्या मागण्याचं प्रतिकोड आज तुमच्या पुढे एक दुःख दूर नसताना जे जोड काम उडे आहे. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आणि एक बोल आम्ही पवित्रतेची मसत मागली अनोटी करते मागली अभिषेक करते मागली आणि देवाचे उद्धार असं मी ऐकून आमची मोत मुक्ती करी आमचे काळजी मुक्ती करी मोदी तुमच्या देवाच्या उद्धार नसू आणि काल सांगते जगून करू मोरी माहिती दैन्य असते देवाच्या उद्धार सगळ्याची मोदी कसे झाली काल सांग जगून करताली आणि ती आमची त्यांनी सांग तुमच्या सगळ्या गरीब महिला बारी मगाची आणि ते आज त्यांनी सांग ते कृपा सरस्वती मखानी का स्वीकार मस्त जर आमच्या देवाच्या उद्धारात वाचताना आमच्या मोदी उरणा त्याचा अर्थ समजावून आमचा त्याचे डीप मिनिंग किती असा गुड असं अर्थ आमका समजना पण असताना तुम्ही म्हणत असताना तुम्ही देवाच्या उद्धार वाचतात आमचा अर्थ समजून कृपा देव तुमका देते असं आणि प्रत्येक जण देवाच्या उद्धार आम्ही ऐकत असताना आमचे सगळे पानपास कुठून पुढे गेलो आमचा सुटका देतो आज देव तुमच्या जेवढी हा मुक्त देव आणि अनोंची करतात अभिषेक करतात माना गंची चिता होते नका गंची मागणे तुम्ही कर नका वगैरे इथलंच मागा तुझ्या पवित्र आत्मा मागा अभिषेक कर मागा तुझ्या कुटुंबाच्या संस्थानाचे नाव काढ मागा त्यांच्या जीवितात पवित्र आत्मा देव यांच्यासाठी कोण पुरा तुमचे दुश्मन असाल कोण तुमचा विरोधी असाल कोणाचे पुरा तुमचे वीर पुरा बाकी असाल हे सगळे ते पवित्र आत्मा मागा जे कोण मनुष्याने तुमचा पैसा काटे देऊ कसा त्यांच्या जीवितात पवित्र आत्मा मागा यावेळा तुमच्या घरात तुमच्या लग्नाच्या जीवितात तुमच्या बैठकाच्या जीवितात तुमच्या युवकांच्या जीवितात पवित्र आत्म्याची मजबूत मागा यावेळा विशेष हे देणे तुमचा गुरुपेचे देणे पवित्र देणे तुमच्यासाठी देवण येते आणि तुम्ही जाऊन तुमच्यासाठी बरी माहिती नाही करता संपूर्ण आणि देवदूत भगवतात नाही मागते आणि भगवत राखाल आणि आपल्याला गुरुवे तुमच्यासाठी विनंती करतात सगळे देवदूतच्या सगळे कोट्यांती दिग्गज सांगणारे आता सगळ्या देवदूतांचा रक्षक कवच जाऊन देवदूतांनी सगळे कवर काढलेला अधिकार काढलेला तिथे खंचित परिसर तुमचा अटॅक करणार ते देखून असं पवित्र आत्म्याच्या मदतीने आम्ही देवाचे उत्तर ऐकून पुढे सरूया आणि यावर आम्ही मागे
धर्मचक्रच्या पुस्तकात एक पोटी नाही
2 पटीने 52 टाइम्स पवित्रत्व तांकां देवान आयलो. हर एक दीस पवित्रत्व देवान आयलो. तस्सो पवित्रत्व सगळे आमच्या मध्ये धाड. ते धैर्यान भरले आणि देवाचे उतर प्रगट होऊक लागले. ते धैर्यान भरले आणि देवाचे उतर प्रगट होऊक लागले. थँक यू जीसस. थँक यू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सगळे आम्ही बसूया. माझ्या मग भावन आली बहिणीनं एक मनीस हांव गुलबर्ग आसतना ताचो बाप ही गरजेक येतालो. ती हिंदुवांची आसली. सदां तरी येतालो बसतालो. एक दीस अंतरला मागीर ताचो खूब सुमार दीस उपरांत ती गरजेक आयलो आनी म्हज्या लागीं म्हणालो ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಇದೆ ಅಂತಲ್ರಿ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗಾಗಿ ಒಂದು ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು. ಅದು ಏನು ಪೂಜೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? मग लागले बघितलं बरं सांगले मग इथे बसून एक 20 पेटेले आणि तो आकृष्टो बाऊ मुखात बसलो आणि नेक्स्ट आपल्या जीवनाला ಈಗ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಪಾಠ. त्यादिस मला खात्रीದಲ್ಲಿ मग भावना आणि बहिणीनो मोनी स्मेल नावाची येतो. आजनंतर बसली तुमच्या मनात किती जण तुमची गेली मलगडी येतात स्वप्नात येतात. आता करा आई उरल्याची येणारी उडास येणारी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट कडे पडली. थोड्या वेळ दिसतात आणि वेळी मनुष्य बाप काढल्या की स्वप्नात येतात. माई काढल्या की स्वप्नात येतात. तो भेट दिसताली कोणाकोणी स्वप्नात तुमचा पप्पा मम्मी एक जरा भेट दिसताली. मग भावना आणि बहिणीनो आज हे किती आवडलं येतं नो बरोबर. जर तर मेनली मनुष्य तुमच्या स्वप्नात असाल तर 100% खात्री करा ती सरकार असा. सरकार असं मी मात्र आमच्या स्वप्नात येतात. यम कोणाला असेल याच्या स्वप्नात येणार किती आठवड्या किती आठवड्या. एक ग्रेस्ट मनीस आणि लाजर असलो. लाजर गेलो आणि काही गेलो बाईबल सरकार गेलो म्हणा ना अब्राहमाच्या वा ते कुशिंग असलो अब्राहम सरकार असलो गेलो कळीत ना आम्ही पळव ना. कोण ग्रेस्ट मनीस काही गेलो एम कोणा गेलो म्हणतात. त्या ग्रेस्ट मनीसाक त्याच्या बाबाच्या स्वप्नाचं वेळ येऊन नका जागृत जीव जाऊ ना. कित्याक सांगा बाय ताचेमध्ये आणि स्वर्गामध्ये एक खंडाक असलो आणि की तिसऱ्याने ईशून येऊन जायना ईशिल्याने तिसरी नसून जायना. तो खंडा कोणे असलो? हू क्रिएटेड दॅट गर्ल? कोणे असलो? लाजर दुबळा असलो. ग्रेस्ट मनुष्याची गेट 1 किलोमीटर पयस असली. त्या गेटीकडे पडून असलो. ग्रेस्ट मनुष्यानं त्याचे जीवन असताना त्याची गरज असलेल्या मनुष्याक 1 किलोमीटर पयस दवरलो. देखून अब्राहम म्हणता तुमचे मध्ये आमचे मध्ये एक प्रताप तुझे जीवन असताना रचला. कळले? देखून आज उल्टरनेशन म्हणता देयर इज अ थ्रेट लाईक डिफरन्स बिटवीन हेवन अँड हेल. सरकार एक काळामध्ये म्हटले व्यत्यास कोणा होते तुम्ही अंगसर जीविताना व्यत्यास जोर लाईन तर तुका व्यत्यास असतले. तू एक कंदाक तुझी आणि तुझी गरज असल्या मनुष्याक एक रचला तर कंदाक असतो ना तर तुका आणि सरकार कंदाक असतो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. भगवान येशू आज ही उत्तर किती म्हणता म्हणाल आम्ही या महिन्यात पाल्या रूपांतराचे रस्ते देगी वय मग सांगा मला पेट्रोल ताच्या की पहिले 100,200 वर्ष पहिलेची एरिया प्रवादी पडेल ना पडो ना. मोइशे 1000 वर्ष आधी जियो. सॉरी मोइशे
1200 एलिया प्रवादी 900 वर्ष पहिले पेत्रच्या पण पेत्र वस्तू म्हणजे वस्तू एलिया कसे काढले तो म्हणालो आम्ही तीन तंबू मारिया एक तुका एक एलिया एक म्हणजे वस्तू म्हणजे वस्तू एलिया म्हणून पेत्र कसे काढले तांक खंयची कूड आसली देखून आज या विषयी मी आलो जीवनपण मेल्ल्याचे जीवनपण म्हळ्यार कितें फाटल्यान म्हाका हो टॉपिक दिला इल्ले कसलो टॉपिक थियोलॉजी हांव उलयना तुमकां सादें मापान समजोवचे परी हांव तुमकां विवरण करूंक प्रयत्न करता ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಲೋಕವಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬದುಕು ಅಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ ಕೋಪವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ಸರವಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಲೋಕವಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬದುಕು ಅಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಡಿत मोरयेचे समासांगा स्वर्गवरण स्वर्गारोहण नाही स्वर्गवरण आणि स्वर्गारोहण किती व्यत्यास आमचे स्वर्गवरण की स्वर्गारोहण की आमचे स्वर्गवरण पळया जेजू मेलो तो जीवन सर्व आता तुम्ही आता बेतरे गेल्या 9 वरा तुम्ही पाठी येतात घरात तुमका वेलकम करून कोणी रावतात की तुम्ही तुमच्या घरात पाठी येतात जेजू सरकार सोडताना आता कोणी वेलकम करून नसले की त्या लोकांच्या घरात पाठी गेलो नाही डिफरन्स तो त्या घरात नाही त्या घरात पाठी गेलो मर एक स्वर्गी गेले उभारले गेले तोवर देव बाप आन पडवे सगळे संत भक्त सर्गीच्या दारार आयत्या सगळ्या ताळयो पेटून कित्याक ती सर्गीची नाही तिका सर्गी गेले माका आणि तुका आम्ही सर्गीत आयिल्ले नाही आमकां सर्गी वर्तात ताळयो पेटून स्वागत करतात आमकां प्रेज द लॉर्ड देखो आता मग तुमका एक सवाल जेजूची कूड फणांत नतली मरीची कुडी फणांत नतली तर खंयच्या कुडीन ती जिवांत उठली तीच कुडी फणांत पुरली ती कुडी which body there is the same body जर तीच कूड जाल्यार भावन आनी भयणीनो मगदलाच्या मरयेक जेजू फटलून धरून जाय जाल्ले वळखी मेळूंक ना तिका फटलून धरून जावना ती कूड जाल्यार तुका वळख मेळटली आसली 3 वर्सां तिने पण तिका पळयला तीच कूड जाल्यार भावन आनी भयणीनो तीच कूड जाल्यार एमोसच्या शिसाम जेजूची कित्याक वळख मेळना प्रेज द लॉर्ड आता तीच कूड जाल्यार धांकलेल्या दारांतल्यान जेजू कसो भितर आयलो आज तुम्ही धांकलेल्या दारांत तुमकां म्हाका आनी तुका भितर येवंक बिलकुल जायना वय जायना धांकलेल्या दारांतल्यान कसो भितर आयलो तुमकां थोड्यान मेल्ल्याचें तें आसा न्ही तुमकां एक सत गजाल सांगता मेल्ली दारां धांकलेली ती भितर येता थोड्यान मेल्ल्याचें वारी तें आणि जनाला भागला पुरा घालून भितर बसतात ते तुमकां एक सत गजाल हांव सांगता मेल्ली मनशां धांकलेल्या दारांतल्यान भितर येता माधुरनाथ बेंचरे मग तर खंयच्या कुडीन जेजू उठलो देखो न्हू ही बारीक पुस्तकाचे सवाल पवित्र पुस्तकात आमकां जेजू खंयच्या कुडीन उठलो आनी मेल्ल्या लोकांनी कसली कूड घेता म्हणून आमकां सांगितलें आता सिंपल एग्जांपल सांगता सिंपल एग्जांपल तुमकां समजोवचें बरें हांगा भुरगीं आहात व्हडान बी आसा आतां हें उदक हें म्हाका पिवंक जाता न्ही हें उदक फ्रिजांत दवरल्यार कितें जाता आयस जाता तें पिवंक जाल्यार आतां म्हाका
काउंट जाता. यस, काउंट जाता. ते आयज जाल्ले तुमी कितें करी जाय म्हणटाले एका रुमाची पुरा बागला घाली जाय. पुरा रुमाची बागला घाली जाय. एक स्टव दवरून कोतकोत काडली. कोतकोत कितें जाता उदक आवी जाता. वय की आवी जाल्ले उदक धांकलेली दारां आसात. आवी जाल्ले उदक आसा की आवी जाल्ले उदक आसा की धांकलेल्या दारां भितर आसा की तुका दिसता की उदका कितली स्थिती आसत. एक घन मागीर जल द्रव आनी एक अनिला. वय की आता अनिला जाल्ले उदक म्हज्या रुमा भितर आसा पूण म्हाका दोळ्यांक दिसना. ते जनावरांतल्यान भायर येता की अनिला जाल्ले उदक भायर येता की जनावरांतल्यान अरे वता न्ही. खंय कितें आतां इथं कशें येत न्ही ताका अशें उदक भायर वचूंक जाता की जायना. देखो जर तर एका उदकाक तीन स्थिती आसात. मेल्ली मनशां मोगाळ भावन आनी भयणीनो तांकां खंयच्या स्थितीची स्थिती ती स्थिती सो देखो फुलटन म्हणटा हेवन इज नॉट ए प्लेस एज यू थिंक. जर तुमकड्यार तुवें चिंतले परी एक जागो न्हय. ती एक स्थिती. ती एक स्थिती. आता ती स्थिती कशी एक्सप्लेन करू म्हाका कळना. हांव तुका एक सिंपल एग्जांपल सांगता. लिंबो कितें आसा. लिंबो आंबट. मिरसांग मीठ मिरसांग खार न्ही. मीठ खार कशें न्हू. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹುಣಸೆ ಇದೆ. ಹುಣಸೆ ಮೆಣಸು ಖಾರ ಉಪ್ಪು 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 ಉಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ರುಚಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಕೆಂಪಿನ ರುಚಿ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಇವರು. ಕೆಂಪಿನ ರುಚಿ ಹೇಗಿದೆ एक्सप्लेन ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ. ದಟ್ಸ್ ವೈ आम्ही मेल्ल्यामागे कितें जाता म्हणून जुवांच्या वांजेला बरें तांकां सांगता. जुवांचो वांजेर कोणे हाडला ती काडा. पयले सॉरी जुवांचे वांजेर न्ही जुवांचे पयले पत्र आदी 3 वाक्य दोन म्हणटा. आतां आमी देवाची भुरगीं फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां येदोड पर्यंत उगडापे जावंक ना. पूण तें उगडापे जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्या जाल्यार आमी ताचे सारकीं जातल्या म्हणून सांगता. मग सर्ग कशा आमकां दोतोर वय देखीक आमकां दोतोर आमी सर्ग पळोवना. सर्ग पळोवना. आमी मेल्ल्या कितें जाता म्हणून आमकांय कळीत ना. पूण भावंडी मनीस एक हजार तुमकां सांगता. जुवांव दुसरो म्हातारो जालो आनी ताणें रिजायन दिवना. न्ही रिजायन दिवना. मरता म्हणसर रिजायन दिवना. बेनिडिक्ट सोडाक रिजायन दिवना. रिजायन दिवना. तो बसचे कडेन तकली पडटली. येणे शिंदी गळटली. शिंदी गळटली आनी पेंड तांदूळ बरोवंक जायना ताका. बरोवंक जायना. एकल्या पत्रकार गेलो आनी ताका म्हणालो पापा यू आर व्हेरी ओल्ड नाव आनी व्हेरी सिक. वाय कांट यू रिजायन एंड टेक रेस्ट. पापा तूं म्हातारो जालाय. शिंदी गळटा येणे हात कापता ते पेंड घालून तुका बरोवंक जायना. तुका रिजायन टू रेस्ट करी येत न्ही. तो म्हणालो when I have all the eternity to rest with God, I will not rest here. सस्त्यान देवा सांगता म्हाका विषयवंत घेवंक आसतना ह्या संवसारांत हांव विषयवंत घेवचो ना म्हणलो. म्हळ्यार एक बावाटते मनशाक आपूण सस्त्यान देवा सांगता जियेता म्हणली खात्री आसा जाय आनी त्या खात्रेन आमी जियेत. त्या खात्रेन आमी जियेत. देखून आतां खंयच्या कुडींत आमी उरता. आता सिंपल एग्जांपल सांगता हांव तुमकां. हें पुरो कितें सांगता म्हळ्यार मोठे व्हडले थियोलॉजी उलयले समजना. म्हजो आग 93 वर्सां आमी मेल्लो. आमी ताका 12 वर्सां पळयला. 12 वर्सां आमी ताका पळय करतो म्हातारो जावन बारीक जावन मोठो जाल्लो जिवान म्हातारो. आतां हांव सर्गाक गेल्यार आनी आबाक कशें पळयलें. म्हाताऱ्याक पळयलें म्हाका म्हाका वळख कळटाय ना. हॅलो आब ल्हान आसतना हांव ताका पळोवना. देव म्हाका
सिलाम ना पेटो तो काय पडेला पडताला मी सांचे पडेला चर्म सांचे पडेला आराधना करते पुरा म्हणतो होय की पण कंच आपण मला कसे पाहिजे देव कंच्या रूपात मला दाखवता तर तुझ्या बाप्पाक नाही कसे पडेला तसे त्याने दाखवते की होय की तुमच्या वडली नाही तुम्ही कसे पडेला तसे त्या वडली माहिती बुरग्यात फोन दाखवले देखो माझ्या भावनाने बहिणीनो सरकार एक कूड म्हणून तुम्ही लेखी नका अवकार म्हणजे कूड येतल्या समय सरकार गेली मिळाले साप पाऊ आमका क्लिअरली म्हणता इल्ले समजून कसता पळया कोरिंथीयरांना पुरेले पत्र तुमच्या बायबलाला काढा कोरिंथियन्स चॅप्टर 15 पहिले पत्र हांव तुमकां इल्ले वाचून सांगता अशा असता भावांनो इतल्यान हांव तुमकां सांगूंक सोदता रक्ता मासाक देवाच्या राजांत वांटो आसचो ना रक्ता मासाक देवाच्या राजांत वांटो आसचो ना वा जे कितें विनाशी आसा तें अविनाशी आसलेल्यान वांटो घेवचे ना आतां एक गुट हांव तुमकां सांगता आमी सकयल वचचे ना पूण आमी सकयल रुपांतर जातल्या एका खिना भितर दोळे दापून उक्ते करचे भितर निमाणे चितुलेच्या आवाजाक घडटले जायते फावटी आमी चिंतचे आसा आमी कूड घेवन ते जिवान जाता खंयची कूड सांगो बरें म्हणटा कोरिंथीयरांना बरयल्या पयले पत्रांत 15 वाक्य 35 वाचता आतां कोण तो विसरून पुरो मेल्ल्याक जिवान उठोवचे कसली कूड घेवन ती फाटी येतली अरे पिशा तुवें ओंपलेले ती पयले मेल्ल्या कितें किर्लोन जीव दिता कितें तू ओंपतना फुडें कितें जावंक आसा तो रूप वा जड तूं ओंपिनाय प्रेज द लॉर्ड आता सगळ्यांनी थोड्या शेतां आसा तांकां भात ओंपला न्ही भात वयर येता न्ही नेज वयर येता नेज वयर येवन तातूंत 100 भातां जावची पोटेन्सी आसा सकल आसा वयर देखो तुकाच्या भावांनी बहिणीनो आमच्या मरकड्याक आमी मातयेंत पुरता तीस कूड वयर येना वैभवी कूड वयर येता अरे आंबो आमी मातयेंत घालप जड वयर आंबो वयर येता न्ही त्या जडांत एका तुरुकांत सस्ताक कितले लाख आंबे जातील कितले करोड आंबे जातील ती सकल त्या ल्हानशा बिया भितर आसा देखून तुवें आनी आमी ओंपलेल्या आमच्या मातयेंत मालगड्याक घालप पळय तें तुरूप न्ही वयर दुसरें तुरूप येता दुसरें तुरूप प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून मगाच्यानो आमी मरी माय जेजू सरकार गेली म्हणटा आसतना तांचे रूपने म्हाका ती पळोवंक मेळटा म्हाका खात्री ना पूण एक वैभवी पूण म्हाका आनी तुका मेळटली एकलो मनीस मेलो आनी सरकारच्या दारार रावलो आनी पेद्रो म्हणालो तुका सरकार वचूंक जाय गेम काडा वचूंक जाय ताका तो म्हणालो 2 वर्सां आदी म्हजी बायल सगळी ती खंय आसा ती हांगा सरकार आसा तशें जाल्यार म्हाका हेल्प कोण पुरो तशें म्हाका हेल्प कोणूच पुरो म्हाका म्हणून मग आमचे चिंता मात्र अशी देखून मरी माय सरकार आसा सादा प्रसंगात आसा खंयचे रूप रे घेवन खंयचे रूप खंयची कूड घेवन मरी माय गेली हॅलो मरी माय बरोबर ना मरी माय आमच्या घरी सकरा घरी गेली तिका मातयेक पुरले तिका मातयेक लायले पूण पोंडान तिची जेजू बरी कूड नातली बायबलान कितले जणांची कूड आनी वचपास सुमेर सरकार गेला म्हणटा तुमकां कोणाक बरा हा एलिया वयली अनोक 356 वर्सांची 360 इयर्स तो जियो अनोक पयलो तो सोरो नासतना तो देवान ताका सरकार वाजयलो अनोक मागीर एलिया कुडे समेत सरकार गेलो जेजू आनी मरी मायची कूड आनी आत्मो सरकार गेली आता मोगाचे मनीस कितें जावन आसा मनीस कितें जावन आसा केवळ कूड आनी आत्मो गी तेसलोनिकन
वाक्य 23 कोणाक म्हणले समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळेच प्राण आत्मा आणि कूड हॅलो मनीस आत्मा प्राण कूड आम्ही येदोळ चिंतले मनीस भायर कूड आणि आत्मा मरतना कूड मातये घेता आत्मा सदाक घेता म्हणून आम्ही चिंतले बाईक आमकां क्लियरली सांगता हे तुम्ही मनान घेया हे तुम्ही तुमच्या चड वयर उलयत नव्हतं पूण इल्लें समजून घेवंक तुमी प्रयत्न करता हेब्रेवान बरयलें पत्र आनी 4 वाक्य तेला काडटा हेब्रेवान बरयलें पत्र Hebrews chapter 4 verse 12 काढा देवाचे उतर जीवन आणि क्रियात्मक देवाचे उतर जीवन आणि क्रियात्मक ते खरे पाच झाल्या दोन दाढीच्या तलवारीचा सर कातरून सत्तर असले यस प्राण आणि आत्मा देवाचे उतर खंय येता उतारी प्राण आणि आत्म्यामध्ये येता कूड नंतर आला आता इंग्लिशात सांगचे तर बॉडी सोल अँड स्पिरिट या दोन किती सांगता म्हळ्यार आमचे बरे समजा body, soul, and spirit. Or first you put spirit, soul, and body. पढ़े कूड ये कूड मका पीड़ा येता कॅन्सर येता वा ताप येता तकलीफ पडटा कुडी 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 ओके हे सगळे कुडी सोल म्हळ्यार कितें प्राण म्हळ्यार कितें प्राण म्हळ्यार कितें हांगा बसलेली सांगा म्हाका हांव विस्वास नाही soul is तुका राग कुडी तेका घेत ना कुडी तेका म्हणजे प्राण राग मसल what mean singing what mean प्राण आता हांगा मरण पडलो कूड मेली राग मेलोगी मसल मेलोगी हगे मेलेगी म्हणजे पूरा प्राण आत्मा स्पिरिट मरतागी आता सांगू नका भावन आणि बहिणीनो आम्ही मागचे कुडींतली प्राणांतली आत्म्यांतली ये तुमका क्लियर करून जाय म्हाका आगे तुय बिया ना तुय हांगा सगळ्यांक एक कितें मनीस शर्मा वाईट केल्या मागीर आमकां समजाला उदय घरावर हांगे मागीर ऑन आसा म्हणटा ऑन ना न्ही हांव कितें काय मागीर ना काय गुड तुजें नांव कितें वेलरीना वेलरीना तुका ल्हान आसतना कुंकार मेळटना मूर मेळटा दोतोर शिकयल्या मग तांकां पडलें ओके दोतोर शिकयल्या मग लगीन शिकलाय मग दाविदाच्या बुरजा म्हळ्यार काले बुरजा म्हळ्यार काले आत्मीक बंधना म्हळ्यार काले ना उलय नाका तुका नाका हांगे 70 वर्सांची चुकी सांगा म्हाका आत्मीक बंधना म्हळ्यार कितें दाविदाच्या बुरजा म्हळ्यार कितें बुरजा कालिको म्हळ्यार कोण आमकां विचार मानतो जाल्यार बंधना म्हळ्यार कितें गुप्त गुलाबा म्हळ्यार कितें मिस्टिकल रोज म्हळ्यार कितें तुका बंधना म्हळ्यार कितली वर्सां जाली 4 to 5 years, right? Now third standard, go to the school. इस्कोला गेली. Third standard तुका lesson असले न्ही. Third standard lesson. ते final परीक्षेक बरयले. Third standard final परीक्षेक बरयले. तू पास जाले. Fourth and no subject की. Fifth and no subject की. Now which standard you are? 9th. तुवें आता 9th and third and शिकयले बरयले टीचर तुका पास करता की. तुवें खंयचे बरयले?
आता 70 वर्षा बसून आप आणि वडली माहित आणि 60 70 तुम्ही थर्ड अंक केल्यानंतर मागणे आपण करतात की ना हा तुम्ही थर्ड शिकलेलं दिन आपण म्हणता की ना तुमच्या प्रायोरिटीत तुम्ही स्पिरिटांत मागण्यात देवघरात वाटल्यानं किती झालं सांगा I have grown. You should have grown to the level of PhD. आम्ही सर बसलेली कोण मला सांगतात बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र डाव्या का उजव्या किती करतात those who are 70, 60, 50 on तुमका सतत लोक तुमचे I want to explain this. ये म्हणजे आणि 70 वर्षाची येणारी 80 वर्षाची येणारी 90 वर्षाची येणारी she will hold on to only that much. She will not grow. That's why मनुष्यानं समान आणि स्पिरिटान मागं जाईल but एजवळ पर्यंत किती बाय हार्ट कर नॉवेलचे पेपर पढून वाचतात पडे मागणी करतात यू आर सोलिश ख्रिश्चन नॉट स्पिरिट फिल्ड ख्रिश्चन सोलिश प्राण ख्रिस्तान प्राण मागचे अगं बरे करतात म्हणे खुशी झाली ती जर बाहेर येता ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड काय क्रांती म्हणा एक कडी नंतर तर वेळ होता मग सो Mary is not soulish Christian. Mary is a spirit-filled Christian. आज कॅथोलिक आम्ही असं मका इतर तुमका सांगता समजता आम्ही एक गजर सांगता come on raise to the level of spirit-filled Christian. हाकितले सभी मंदिर तुझे ये सोया दरबारच्या तुमचे मंदिराने कोणत्या आता ये कीर्तन 84 verse 1 हाकितले सभी मंदिर तुझे सर्वेच परा दरबारच्या आमची उडपीत करम पडलेली गरजा सगळी तसा ती बाय सुविधा पडे कारण ती एकदम दागुन्यावर होतात मग सर कीर्तन करणे कीर्तन त्यांना मंदिर नकलले तो इगर्जी इकडे देवाळाच्या लोकांक पडयता आणि ते दुसऱ्या स्पिरिट फील्ड लोकांक पडयता आणि म्हणटा हाकितले सभी मंदिर तुझे हे सोया दरबारच्या आमदा सर या इगर्जीतला 300 लोकांसाठी 300 टेम्पल असतात 300 मंदिर ताळेली अंगळ भावने पहिलो आज आमचं देव त्या मणिपुरात नागपूर ही करके मोठगल्या उपान करो आमचं ही देव ही करते ना आमचं देव अल्टिमेटली तो आमचे विचाराचा हे मंदिर करून पडा God is living in this अंगाचं मंदिर देखो या संसारात ही करके विचार ताबडतोब स्थापित जाऊच्या पुढे एका मनुष्या भितर हे ताबडतोब स्थापित झाले ती जाऊन असा मरी मूविंग ताबडतोब तसल्या ताबडतोब मुगाड भावने बहिणीनो देव माती लागवतो सॉरी देखो तुम्ही म्हणता जर तर हे देवाळ मोडून पडत झाल्या मला इतर जर मोडून पडत झाल्या तुमका बाहेर करत झाले प्रतिभटन करत राहते आणि प्रतिभटनाची गरज ना our God आता तू आमचे मागे झाले मिस झाले ही कधी पूर्ण कागला दपली दांतलेल्या दाराभितर तेजू हसावी हॅलो कोणा कधी राहा ख्रिस्ता संगी सोमोया सा आखरी मी सांगले की तसे म्हणा तुम्ही जेजू कांगा तू सोन गेले My dear friends, Jesus is in relationship, not in this tabernacle. Asa tabernacle asa naam sagana. They tabernacle got legi, ye tabernacle got
ताबरनाकल मातयेन पडल्यार देव माती जावन सोडीत गी सांगा म्हाका सोडीत गी भावान आनी भयणीनो आज आमी इतलेच चिंतिले मोरयेम आनी प्रथम ताबरनाकल तें ताबरनाकल माती जावन सोडून देवा देखून तिची तोंड आनी आत्मो उबारून गेले प्रेज द लॉर्ड आता ती रेजरेक्शन म्हणटा आसतना हांव तुमकां सांगता मरण मनशाक मरण तूं रेजरेक्शन जावन मरी माय नेली आमचे बरी मातयेन तिका पुरले मनशाक बोध काय ते बसल्या बोध केल्या कोण लागली डॉक्टर हांव सांगता उलयता तुमचे लागीं ओके म्हाका सिंपल सदा तुमकां कळोवंक जाय पळया ग्राहम स्टेन 1919 ताका कितें गेलें बापाच्या भुरग्यांक जिपार बांदून उरपायले वयली आतां सगळे मेले स्पिरिट सगळे मेले आनी ताची बाय उबे रावन म्हणाली हांव त्या दारा सिंगाक बक्षिता रेजरेक्शन जर तर तिच्या काळजांत राग आसलो तर मोसम आसलो तर ती तदावरती आसली दिस इज द ट्रू रेजरेक्शन माय फ्रेंड्स सांगा म्हाका राणी मरियाक 40 पटी सुरी घाली 40 पटी मागीर 16 मागीर ल्हान आंगात गाय आसले तिचे बेसातल्यान जिवेची मारल्या त्या समंदर सिंगाक राणी मरियाच्या आवल्यानी बहिणीसोबत राखी बांधली आणि कितें म्हळें हांवें तुका बक्षिला ट्रू रेजरेक्शन नॉट आफ्टर डेथ not after death देखो जो मनीस चिंता अंकुर प्राण आणि आत्मा तो कितें करता म्हळ्यार आत्म्याक चड गौरव दिता आतां सिंपल एग्जांपल सांगता काल राहुल गांधी काल कितें एक सुडका मेळिल्ली कारण कितें ताणें ते तोंडान खाली सांगलें वय की आतां हांव एकच रावता त्या वयर बसलो पळय पाटार बसलो ताणें एक दीस भाशण करतना म्हणालो राहुल गांधीन म्हाका 92 गाडी दिल्या राहुल गांधीन म्हाका कितले गाडी दिल्या ते राहुल गांधीन म्हाका 92 गाडी दिल्या ओके आनी ताका पप्पू म्हणून कितले पयशे सांगले ताजे माय कितले पयशे गाडी दिले ताजे आबा कितले गाडी दिले ते व्हडली माय कितले तेजे मेल्ले बापाय कितले पयशे गाडी दिले आनी लेक दवरले आतां गाडी दिले तुका अपमान केले तुजे कुडी कितले अपमान हॅलो वय तुजे कुडीक आनी तुज्या प्राणाक अपमान नाही तुजे प्राण तुझे ईगो ना ईगो तुझे प्राणांत आसा देखून जो मनीस काल प्राण आनी कुडीन जियेता आत्म्यान जियेना ताणे म्हजें नांव पाड केलें भावन आनी भयणीनो तुजो क्रिमिनल केस जाल्यार ओके तुका कोणी जिवा बेदरके घाला पोस्ट कोर्टाक तुजे कोणी आस्ती पाड केल्या पोस्ट कोर्टाक पूण तुजें नांव पाड केल्यार कोर्टाक येताय जाल्यार तुजी कितली घमंडी आमकां कळटा तुजी आत्म्याची स्थिती कशी आसा प्रेज द लॉर्ड देखून आमकां क्रिस्तांवांक कोणें तुजें नांव पाड केलें बिलकुल बेजार जावंक ना तो मेला जर तर तुका बेजार जाता जाल्यार दॅट्स वाय एकलो एकल्याचें नांव आसा मती कडेन आसना ताणें कितें पोंडार बरयलें died twice and buried once died twice and buried once तुझ्या ईगो तुझ्या प्राणाक तू मेलाय died twice buried once म्हळ्यार तो एक पडी आत्काक मेल्लो ताच्या रागाक मेल्लो ताच्या उपरांत तो ताका पुनर्जीवन जावंकच ना रागाक मरी माय मगाड भाव आनी भयणीनो तिची कूड कित्याक कुसोवना म्हळ्यार
आम्ही सगळी देवाला घेऊन वचूंक नाशेता न्ही आमी देवा पळयची देवा लागीं वचून नाशेता फकत ह्या संवसारांत एकाच व्यक्ती भितर देव येवन आशिल्लो जाल्यार त्या मोरयेमाच्या भितर म्हाका काळयेच्या मुखार भावने प्रेज द लॉर्ड हालेलुया संवसारांत एकाच एका मनशा भितर आमी ताचे भितर जियेचे म्हाका तसली पवित्र आत्म्यान अत्मेन जियोवची आत्म्यान जियोवची एक मनीस जाय म्हणून आसली तर मोरयेमाय मात्र खंयच्याय व्यक्ती भितर that's why Kundanji says God chose Mary not because she is virgin but because she humble तिचे भक्ती हे जोड जन्म आणि जन्म आता जीवांत उडची हे टॉपिक इतलो मुखार आमकां कितें धर्मीय तीन शब्द आसात पुनर्जन्म पुनर्जीव पुनरुत्थान पुनर्जन्म ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ पुनर्जन्म ಅಂದ್ರೆ तू आता मनीस आहे तू हे केले बरे केल्यावर निश्चित मग मनीस जन्मत आहे नाटल्यार तू फेटलो जावन माजर जावन गोडो जावन कितें जावन जल्मत वय ಅದು पुनर्जन्मದ ಕಥೆ एकल्याकडे मांकोड आयले मांकोड येवन तो तांचे कडेन प्लेटीन जेवता तांचे घरांत रावता खंय वचना तांणी मागीर पॉयंटार गेले तांच्या कुटुंबा दादली आवाज आसलो तो मांकोड घेवन तांगेर आयलो ते तांचे खातीर तांकां कांय आमी टिका करूं ना पुनर्जन्म पुनर्जन्म पुनर्जीवन पुनर्जीवन जेजू तेका जाणा जिवाक हाडले मागीर प्रत्येक जिवाक हाडले कोणाक लाजर नायच्या कर्नाटक हांगा पळया सोलिश क्रिश्चियन्स I tell you one thing those who are not spirit filled Christians and soulish Christians Jesus was clearly सांगता फर्स्ट जेजू लाजराच्या याईराच्या दुवेक म्हणजे इले कोंकणी आणि कन्नड मिक्स जाता ते नाव सारकें नाटल्यार समजून घे जिवांत उठयले ती खंय मेळटली घरा भितर मेळ्ळी वंदनाची मेला म्हणून पळोवंक ना ती घरा भितर मेळ्ळी कोणाक ती मेल्या म्हणून पळोवंक ना आता जेजू घरा भितर येता आनी स्त्री चलये उठ तो म्हणालो ती मरो ना ती न्हिदल्या Jesus treated death as if a sleep. मरण खाली नींद बघायचं जे तो क्लिअरली म्हणता ती घरा भितर मेल्ली ती पन्ना गेले आपण आम्ही किती जण बसल्याने तुमचे कितले जण झोप मोबाईला म्हणत असा टेल मी ನೀರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಮನೆಯ ಹಂಗೆ ತಕೋ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬಹಿರಂಗ ಚೆಲುವೆ ತಕೋ कितले जण तुका खात्री आसा म्हजो आत्मा म्हजे भितर जिवांत आसा तुमी थोडे प्रसंगांत लोक जाण आसा बरो दिसता म्हजो आत्मा म्हजे भितर जिवांत आसा की म्हाका मात्र करता घरा भितर गेले दुसरे नाही सतत घरा भितर गेल्लो आणि श्रीस्त्री ताका धर व्हरताले थोडे तुमचे भितर येता आसात वाड्या जवळ ते घेना मी सांगितलं ना क्रिसमसाक पावत येतात इस्टराक येतात वाड्या जवळ तिकडे ही गर्दी खाली रेते लागलेली ना खूप सांगितलं ना 20-25 वर्षांनी खूप सांगितलं ना तांचो आत्मा मेला घरा भितर आणि सगळ्यांक काडला तो मेला आणि कोपरे कोण दिवसा तो वाफडी येता They went on the way to the cemetery. Third, Lazar मेला 4 दिवसाला कुस्तानी घंटा तो वही तो घरात मेल्लो कोणा कोणा सिमिस्त्रेक वेळे नाका पेटेन दवरलो मागीर पोटांत दाखले तो कुसला बिन लादेन हिटलर ताचो ताची परिस्थिती ते मेल्या मात्र ती सिमिस्त्रे जो ते कुसल्या त्यांच्या आत्मे अंडरस्टँड समजायला तुम्हाला देखो
केवळ कोणी तरी प्राणांची लागत तुम्ही पडत असले तरी बाहेर ये आणि बाहेर येईल का सोडया त्याच्यात सोडया बेस्टीचं दाखव किटले वर्षा याला तुमच्या जागेला गेले आणि एक बाई कोर्टा गेली कोर्टा वसून त्याच्याकडे म्हाका डायव्हर्स जाय तू अरे काय सांगितले डायव्हर्स करायला म्हणजे गोवान म्हाका हिपोपॉटॅमस म्हणटा हिपोपॉटॅमस म्हणटा काय करतात तुका नीराणे मोठे देखो हिपोपॉटॅमस ते कलाड म्हणले म्हणजे ते 20 वर्सां पयलीं म्हणले 20 वर्सां पयलीं आणि आज तुका डायव्हर्स कित्याक जाय ताका ती म्हणाली म्हाका ते हिपोपॉटॅमस काय म्हणत नाटले हांव बोन मैसूर जुवा तो पिकली गेला हे देवा माझ्या म्हणजे गोवान 20 वर्सां म्हाका हिपोपॉटॅमस हे म्हणले की हो अच्छा सांगत आम्ही 20 वर्सांची आहे पळया प्राणांत जियेची मनशां प्राणांत मागले दर्शी अंध करे जाता काणा करे जाता आता ते करत नाही का कर म्हणतात ये जेसू आमकां कृपाता दितो लोय मन पातेला मागीर कोटी म्हणून महाकोटी दे सांगा बाबा पण ते सदा ऐकू ना दाचेची कोटी सर मोजी आमचे नाही म्हणून तुमच्याकडे म्हणून नाही यस दाचेची कोटी बिलकुल प्रेज द लॉर्ड ना निन्ननु बिट्टु बाळलारेनु ए शिसितल्या पळ्या ना निन्ननु बिट्टु स्वीट कृपा देखो तू किती मागताय तू किती तू गुकळीत ना जेसू म्हणालो लहान भुरग्यांक म्हणजे सरशी येऊन सोडा कित्याक तांचे मध्ये कांय व्यत्यास ना म्हजो वत्नो इतलो नितळ की तांचो वत्नो तितलो नितळ आसा देखून मरियेचो वत्नो इतलो नितळ आसलो की जेजूचो वत्नो तितलो नितळ आसलो तितलो वत्नो नितळ आसलो देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो तांची कूर हांगासर कुसोम ती कुसोम सोडून देवान सोडूना म्हजो वत्नो पातळांतलो राखतलो म्हज्या माथ्यार मोग आसो आनी कापडीचो मुकुट घालतलो येस सवाल सदाची कूड कुसोवना देवाक ती कुसोम सोडून ताका आनी रूप दिना देवान सरकार दिना रूप जाल्यार ताची कूड कुसोम सोडूना मरी माय तसरी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखो अर्ध घंटा उलयो आता एक लहान कथा म्हणूया आराधना स्तुती उभे राहूया बक्षीस हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah.
पुढं पण ग्रंथ अधेचित करा, तुझं बाईबल करा, ओपन करा. Revelation chapter 3. Brother, what's that? Yes? Chapter 3, verse 1 once. Chapter 3, verse 1. सातवी संतले पूर्वी सभेचे पालक देवदूतांना 100. Yes. देवाचे 7 आत्मे आणि 7 नक्षत्र असलेलो असे म्हणतात. Yes. तुझी 7 अंशन तू नामपुरतो जीव असा. तू नावापुरतो जीव असा. निजाकी बोल निजाकी तू मेलाय. तू मेला. Come on. God is telling the Soviet Christians today, प्राणांची होती क्रिस्तावा, प्राणांची होती क्रिस्तावा. ताका देव म्हणता तू नावापुरतो मात्र जीव असा. There are some in our church, there are some dead bodies walking. चार जणांनी एका तोट्या गुंतून गिरीच्या गेटीकडे गेलो. होय की त्या तोट्या गिरीच्या गिरीच्या गेटीकडे असलो एक मी ताका विचारले की म्हाका इगर्जे भितर वरा म्हणून विचारले की ताणें ताका बरो केला म्हणून तो भितर येवन. There are some Christians even today sitting inside the church, but their mind is at the gate, their heart is at the gate, their soul is at the gate, right? देखो देखो बरोबर आहे म्हणता whole life you can sit inside the cathedrals and land yourself in hell. Whole life you can sit inside the cathedral. सगळे हांगासर एपत वर्सां बसली आबाने म्हणली माई ती हांगा इगर्जेक बसल्या म्हणल्या कारणा खातीर सर्गाक गेली. Come on, tell me. आता दानियल प्रवादी सिंहाच्या फुडार गेलो. वय ब्रदर सिंहाच्या फुडार गेलो. 4 सिंह आसली. कंची चंद्री मागणी वाचली कळ्ळें? कंचे नॉलेज मागणी वाचले? हां? My sister, which novena prayer is she prayed? बाळुकीचे? मुलकीचे? हां? शास्त्रात मेसेज आपण देखो भूजान करे नाही. भूजान करताना कंचे मागणे म्हणे सांगा तुमका बाय हार्टचे प्राणांचे कंचे मागणे म्हणे. Pray in spirit, my friends. Come on, rise above. मोरिया माया ते रात्रीले बोरेले मागणे. देखून तिची कूड कुसाना
chapter 7. Matthew chapter 7. Verse 21. म्हाका सुमियो सुमियो म्हणून उलो पडटा तो Yes. हय एकलो संगीच्या राजांतरी घोसना Yes. बघा जो कोण संगीच्या तुझ्या बापाची खुशी करता तो संगीच्या राजांतरी टोलो Next. समाज जण त्या दिसा म्हणजे लागी म्हणटले सबार जण म्हणजे लगे किती म्हणटले जेजू लगे म्हणटले सुमियो सुमियो तुझे नावी आम्ही प्रवाद केला नाही तुझे नावी आम्ही देवसार दावयला नाही तुझे नावी आम्ही देवसार दावयला तुझे नावी आम्ही असं केल्या नाही आम्ही असं आणि now come on, there are many people who prophesy, who drive the evil spirit, who work all miracles. पैकी त्याच्या पटकन आम्ही नव्हतो तो एक ब्रदर असा का काही बोललो सुखी पवित्र म्हाका काल म्हणटा येतलो फोन कर फादर म्हाका एकल्या मनशाक सांग मेंगलोरचो म्हाका एकल्या मनशाक सांग इल्लो पवित्र मासो म्हाका मस्त प्रॉब्लेम आसलो म्हाका प्रॉब्लेम आसा त्या प्रॉब्लेमाक म्हाका सुटका मेळ्ळें as if तुका पवित्र ना न्ही तो पवित्र आत्मा आलो तो पाद्र्याक तो ब्रदर ते ये का बोलले तू देवसार दावताय काय न्ही तू मेल्ल्यांक जीवन करताय न्ही तू प्रोफेसाय करताय न्ही तो असो तेजे नंतर देवा लागीं जेजू कितें म्हणटा पळय जेजू कितें म्हणालो मुझे नावी तुझे नावी आम्ही देवसार दावयला नाही यस तुझे नावी आम्ही असं केल्या नाही यस तोळ हांव ताच्या तोंडार सांगतलो आणि हांव जेजू तुझे तोंडार सांगतलो हांव तुमकां वळखना डियर फ्रेंड्स पवित्रत्वान बरोवंक मोरी माय खंयच्या सांगा लागीं गेली पवित्रत्वान बरोवंक मोरी माय खंयच्या नांवान केल्लें Come on, rise the God today. Mary is teaching you. Moriam ka शिकयता. Come on. हागर अब्राहमाची पयली ती गुलाम सरी 60 मजो म्हणाली अब्राहम ती तुझी गुलाम सरी नाही की इस्माईलाने हागराक आतंकवाद सोडले तो पाप बेजार आहे त्या भुरग्याक सामन्याच्या दुधाक भरता आणि हागराक त्या गैंगेचो मरुभूमी सोडता ते सामन्याच्या दुधाक उठले भुरग्याक कांट्याच्या सिलकुटाकडे दवरले आणि पर्वताचेर हांव तुजे दोळे उबारता खंय माजना सक्रामेलना कुरिसना दिंडी घाली तिने रेल्वेर दिंडी घाली हागर रडली देवा तुवें म्हाका नशें कित्याक केलें म्हाका भुरगो दिलें आनी तूं म्हज्या दोळ्या मुखार त्या भुरग्याक ताणें मोर दिलें तुका दोळे दिसना न्ही तुवें म्हाका भुरग्याक कित्याक दिलें काळजान पावन रोडून तिणें मागलें देवान कापलें सामुएलाचें पयलें पुस्तक सामुएल चॅप्टर 1 हन्ना देवाला गेली मागण्याचो बुकना काळजान पावन रोड आस्कार सुस्कार आनी रोडून तिणें मागलें म्हणटा देवाचे बद्दल पळया सामुएल फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 1 अन्नान जाप दिली नवसेवा हांव एक निर्भारी स्त्री ही रोडून मागतना येली पळयता तिका ही सोरो पिवन आयल्या म्हण दिसता बोबाड मागणें करता पळय ताका ते ठेवून घेता टिशे प्रमटान थोडे थोडे म्हणून मागणें म्हणटा थोडे देवाळांत रोडून मागणें करता कोण आनी आसता येली तशें पळय तो प्रवासी जाल्यार म्हातारो वानकोडो जाल्यार न्ही अन्नाक पळय म्हळें तूं पिये ताका ती म्हणाली ना सरी बा कितलो वेळ तूं पियेच्या स्थितीत रावतली तुजो दापासरो पयस कर अन्नान जाप दिली नवसेवा हांव एक निर्भारी स्त्री यस हांव जावं दापासरो जावं एक सोयसोरो पियोना हांव सोरो पियोना दुनिया हांवें म्हजें काळी सर्वेस हांवें म्हजें काळी सर्वेस्परा मुखार होम केलें इट मीन्स ताका तो कितें म्हणालो पळय तुजी साकर नाही खंयची स्त्री म्हणली की नाका हो सगळो वेळ हांव दुखीन आनी गतीक भरलेल्या हालसां उलयतालें एलीन म्हळें समाधान वच आनी तुवें इस्रायलाच्या देवा कडेन मागलां तें तुका दितलो यस ताच्या मुखार तुजे उपरांत ती भायर गेली देवाळांतल्यान भायर गेली कितें जालें पळय दुसरे दिसा सकाळी फुडें उठली आनी सर्वेस्पराचो आराधन केलें उपरांत ती रामाक आपल्या घरा परतेली एल्काना आपले पळय तिचे तोंड बावना म्हणटा लास्ट थंय उपरांत ती थंयची गेली ती जेवली आनी पियेली
आणि तिचे मुखांवर पुढे कितीच गतीन भरलेले दिसोना. So many years we are praying. Eagerly from Bible येताना अन्ना बरी तो सांग बाई गेली किती जणांना सांगा बाबा त्यापेक्षा मॉंगी आणि त्याने कीर्तन मिळेल का कोण कीर्तन म्हणून अंग घेत 2 मिनिट सळ जाऊन होतं ना आमच्या वाचार मोगल भावना बहिणी आज मरिये बरी आम्ही मागया मरिये बरी सांता मोक्ता बरी स्पिरिट पेट आता पवित्र पेंटेकोस्ताच्या दिसा कितल्या जणांचेर देवलो कमा कितल्या जणांचेर देवलो उलया काय गेलं का उलया 12 जणांचेर बाइबलाने उक्ते करा चॅप्टर 1 धर्मचे कृत्य पुस्तक चॅप्टर 1 15 अध्याय 1 धर्मचे कृत्य पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 15 त्याच दिवसांनी सुमार 120 जण भावाटे जमा झाले. यस आता चॅप्टर 1 नंतर जेसू मेले उपरांत ऑलरेडी 120 जण ते जमा झाले पैकी आता ब्रदर चॅप्टर 2 गोस पवित्र चॅप्टर 2 मध्ये आणि निमाणे दिसांनी हांव करतलो म्हणटाले चॅप्टर 2 वर्स 1 onwards चॅप्टर 2 पेंटेकोस्ताचे परमेश्वर दीस आयलो. चॅप्टर 1 वर्स 15 120 जण जमल्यात चॅप्टर 2 मध्ये पेंटेकोस्ताचे परबे 120 जण तरी सडत असतात असा आणि समेस्त एक सुवातेर सांगता मेळो नासले. 12 जण तरी समेस्त ते एका सुवातेर आसले तेव्हा एकचपणे कठीण जड वाऱ्याने लेबडी मळ भारताले आवाज आयलो आणि ते बसून असलेल्या त्या घरात भरलो. 120 people were there. चढ असले आणि हर एकल्याचे उजांचो जीवो तकलेरे उडवलो. आता पवित्रत्वाच्या उजांचो जीवो म्हणजे तकले राहिल्यो तो खंय देवल्यो काळजान देवल्यो की आत्म्यान देवल्यो की खंय देवल्यो सांगा खंय एकलो म्हणटा the tongues of fire rested on the tongues of men. The tongues of उजांचो जीवो मनशाचे जीवे राहिल्यो आणि 120 जण 120 भाषेन उलोवंक सुरू केलें तांणी देवाचें उतर परगट सुरू केलें. That's why today like Mary my brothers and sisters desire the fire. English तरी उरातलो every time desire the fire. That the flame will bear your name. पेतू उजाचे जीव आयल्यात इतर भाषेत उलोवंक सुरू केल्या ताणे उलोवंक सुरू केल्यात एकात्मताच्या भाशणाक 3000 लोक मुखार भोंवडी पयली तुमकां एक गजाल सांगता जेजू आमकां चड आनी चड मनीस आमच्या इगर्जेक बरोचे उंचले जेजूची आशा धरली तर पुनर्जीवन जाल्लो जेजू फस्ट कोणाक मेरी मगदलेना मेळटना कोणाक मेळटालो म्हणटाली कोणाक मेळटालो पिलात पळे ते मग कृष्णाने पळे म्हटला Did Jesus do that? Jesus जेव्हा दुसऱ्याने पाठ कर पर जुन्या बांधायला पूर्ण निकृष्ट नाही सांगता लगे ना जेसूचे काम नाही केले पवित्रतेचे काम मध्ये बोलणे desire the fire desire the flame in Jesus name. That's why today I am saying the tongues of fire should rest on our tongue. Praise the Lord. देखो पवित्र माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो एफेस गांवांतले पत्र अध्याय 4 वाक्य 30 एक उदाहरण सांगता मागीर मोठे विषय थोडे सांगता आपण एफेस गांवांतले पत्र अध्याय 4 देवाच्या पवित्र आत्म्याचे मौन तुम्ही दुखयनाका. यस देवाच्या पवित्र आत्म्याचे मौन तुम्ही दुखयना प्लीज. एवरी ऑक्टोबर इज कोणाक मरियम आहे सप्टेंबर कोणाक मे महिना कोणाक हर एक सोमवार कोणाक हर एक ऑगस्ट 15 कोणाक
मरी पवित्र आत्म्याला दिसली की पवित्र आत्मा काढल्यावर मरी असा पवित्र आत्मा काढल्यावर मरी असा तर सगळं बघा एकच पवित्र आत्मा कोणचं दिस एक प्रत्येक त्याचा पवित्र आत्मा त्याने म्हणून नोवेला टू होली स्पिरिट मरी नाही बदल झाला वगैरे पडे देखून मरियम विषयी आमका मस्त कळीत ना की दाखला जेस विषयी आमका काही कळीत नाही पवित्र विषयी काहीच कळीत ना ऍक्ट्स चॅप्टर 19 वर्स 1 काढ धर्मकृत्य पुस्तक हे 2000 वर्ष पहिले बघितले ते अजून सारख्या सगळ्या ऍक्ट्स चॅप्टर 19 वर्स 1 धर्मकृत्य पुस्तकात हत्तोबತ್ತು वाक्य 1 अपोलो कोरिंथात असताना यस 2000 वर्ष आधी पाऊल वयल्या प्रदेशाने भोवून एके जागेवर पावलो यस हांगा ताका थोडे शिस मेळ्ळे यस ताणे तांचेर विचारले तुम्ही सत्मन लेखत ना पवित्र आत्मा घेतला वे तुम्ही सत्मन लेखना पवित्र आत्मा घेतला वे हा ना पवित्र आत्मा असा म्हणून सैतान आम्ही ऐकले ना पवित्र आत्मा असा म्हणून आमका ऐकले हाऊ मेनी ऑफ यू हांगासर बसली म्हाका तुमका कुठल्या तरी पवित्र आत्म्याविषयी मत आसा हांव तुमका एक गजाल सांगता आमका सरकार वरचे पेद्रून नाही पेद्रू सावी म्हणून रावला वडली म्हणजे काट्ट कदे रडा आमका एफेसदारां चॅप्टर 4 वर्स 30 मरियम का सरकार वरना मरियम बरी जीवन आम्ही सरकार घेता पवित्र आत्म्यान भरून कोणचं साधन का सरकार वरिना साधनतोनी सा वरेस कोणचं सरकार वरिना युरोप पंचले जीवन आम्ही सरकार घेता आमका सरकार होते पवित्र आत्म्यान मात्र सापाव क्लिअरली म्हणता देवाच्या पवित्र आत्म्याचे मोहन तुम्ही दुखय नका यस कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा पळया आमका सुटका दिवंक आसच्या त्या दिसा तुम्ही आपणाचे म्हूण कळीत जावचे खातीर तुम्ही आपणाचे तुम्ही बापाचे म्हूण कळीत जावचे खातीर यस आत्म्यावर बी देवान तुमचे वयर वर मारल्या आत्म्यावर बी देवान तुमचे वयर वर मारल्या मोर मारल्या यू आर सील्ड बाय द पॉवर ऑफ द होली स्पिरिट माय फ्रेंड्स यू आर सील्ड पळया आमच्या घरात वस्तू मसी असते पहिले मसी पुढे सोडल्या ती एकच प्लेट दिसतात मसी काय किती करतात उद्या दाखवून करतात सील करतात एक पुरीस घी एक स्त्री खाली दूध करतात त्यो आमकां कळना ती आमची कळटली आर यू सील्ड विथ द होली स्पिरिट तुम्ही पवित्र आत्म्यान अभिषेक करा मी तुमकां सील केले हां केला क्रिसमस दीस कितें म्हणालो घेया मोर सरकार तुका पवित्र आत्मा म्हणटा अरे बाबा आणि ताका आमी मोर केल्या कांगी भितर म्हजे मरिपात गेल्ल्याशिवाय कोणूच बापाकडे खंयच्या बायबलांत उत्तर हर एक सांग हर एक मरिमान हर एक वक्त ते केवळ नेकेतना वासंद्रेन सूर्य वेगळे कसा सूर्याचा उजवाड समरेन घेता आणि आमका सातान तरी उजवाड दिता आणि आमका मरिमान उजवाड घेता आणि आमका तिसोत म्हणून उजवाड आमका तर तुका सूर्य जागी समरेन जाय हॅलो गो टू द सन go to the sun don't hold on to moon yes we need it मरी में आराधन करिए नमन करिए गौरव करिए पूरा करिए आम्ही किती करिए नाम सांगतो आता तुमच्या घरात जाईल की नाही आणि म्हणतात तुमचं बाबाचं नाटक आहे तुम्ही मरी में आराधन करता ती किती म्हणून त्यांची कोणी म्हणून त्यांची कोणी काय म्हणून तुमचं बाबा तुम्ही गैरसमज मरी में तुम्ही किती नमन करतात आता सिंपल सवाल विचार तुमका बोध आहे म्हणजे मुली गाडी का बोलतो कोणी नाव आहे काढल्यावर ते मग बोध झाले बघता कोणी निघून ओके ओके बेट मग कसं तो मोठी गोष्ट आहे मग ती माझी माणसांना खुश आवडतात नाही त्याला आमच्या हिंदू भाऊ ते गणपती खुश करतात होय पंचपुरुषावर आणि आमच्या पुरुषावर किती व्यत्यास What is the difference between their possession and our possession? Come on, tell me. ती वरून काम करतात तुम्ही आम्ही वरून आम्ही आलता
अरे ती मान करतात, ती वाटी पेटतात, फुलां घालतात. ते करून आमचो गावात कंट्रोलचो आमकां जाप ना. आता म्हाका तांचो बावाट टिका करूं म्हाका नाका. तुमचो बावाट आनी म्हजो बावाट गट करून हांव एक विचार करता. म्हजो ती बाय सांगना का मागीर म्हजी जीव काडून आता तांची इतल्यो देव आसात न्ही, तांचो एक देव म्हाका सरकार आवडना. तांचो इतल्यो देव आसात न्ही, तांचो एक देव सरकार आसा म्हूण कोण आवडना नांव सांगा. ते म्हणतात ते चुमटात काल्पनिक तांचे कितें आसूं तांकां आमी टिका करूं ना. आमचो मोरी माय सरकार आसा की आसा की तिची इमा सांगा दोऱ्या ते इमाची पट्ट्यान कोण आसा. मोरी माय तयार आसा हांगा तुमचे बाकी लोक आनी सांगतात सरकार आसा की हॅलो ताची इमा सांगा दवरल्या ते इमाची पट्ट्यान तो आसा की. मोरे सरकार आसा की तो खंयच्या इश्टेन जावन बोलप करता आसा की खंयच्या इश्टेन मेलो करता आसा. खंयच्या इश्टेन जर बोलप करता आसा. मदर तेरेसा आमच्या दोळ्या मुखार जी येयली ती सरकार 3 अक्टोबर मागीर कोणी आसची सरकार पयली तिची ती जल्मली ती मेली आमच्या दोळ्यान आमी पळयले. हर एका सांताक मनशाच्या दोळ्यान पळयले पारखिले ती मेले करती जाली. ती सरकार गेली आनी तांची इमाज आमी हांगा दवरल्या. त्या इमाजी पटल्यान जियोचो मनीस सरकार आसा. सांगा कमान टेल मी वन पर्सन फ्रॉम देम. तांच्या पैकी एकलो मनीस खंयच्या इश्टेन नांव म्हाका तांचो बी तांच्या खातीर सांगले तो खंयच्या इश्टेन. देवाची महिमा ताच्या कुडीन कशी परगट जाली. सान सेबॅस्टियन पळयलें तुमी रुखा बांदून गेला पाले चोपल्यार तुमी पळयले दैवसानान पिळ्ळे पळयले 2022 ताका सांत केल्या ताका जीव तुमी वाचले. म्हणजे भावन आणि भयणीनो खंयची मनीस काल्पनीक ना. मरी काल्पनिकी आमी मान दिता हर एका सांताक हर एका देखून तुमी क्लियर करा तांच्या पुरुषांक आनी आमच्या पुरुषांक व्यत्यास इतलेंच आमच्या इमाजी पटल्यान कोण आसा आसा जीवची मनशां आसा ती आजून आसा सरकार आसा देखून आमी तांकां मान करता. पूण तांचे खातीर तांकां कसो आमी तांची टिका करची नाका. पूण म्हजो बावाट असो लावन समजून क्लियर आसलें तुमकां तशें. आतां मरी माय विशीं आमी कित्याक टिका मान करी जाय म्हणटा फस्ट बडो मरी लागीं येता नामान कृपेन भरलेले ताणें की नामान मरिये म्हणून बाय मरिये नामान मरिये म्हणून नामान कृपेन भरलेले म्हणटा. कित्याक हे फुल ऑफ ग्रेस तिका देव मरिये म्हणून आपयना तिका बेदिसता. आमच्या घराची कडेन गोवाचें नांव काडना हें 2000 वर्सां पयलीं आतां न्ही गोवाचें नांव काडिलें कित्याक रेफरन्स आतां गोवाचें नांव सरकार मरियेक आंज पडले नामान मरिये म्हणूनच नामान कृपेन धरलेले तिका देवान दिली कृपेन 1% सुद्दां ती उणी जावन. हे फुल ऑफ ग्रेस. ओनली 2 people are called full of grace. सर्च फॉर दयाळ कृपाळ स्वस्तिक आनी मनान भरलो तो सदांच आरोप लावचो ना. आमच्या पक्कापणान तो आमचे कडेन व्यवहार करिना. देव देवाक म्हणा कृपेन भरलो आनी एका व्यक्ती कृपेन भरला नंतर मरी एक मार ह्या संवसारान जियेल्या एकाच मनशाक कृपेन भरलेले सांबाळ म्हणटा देवान म्हाका दिली कृपान उगडावना. म्हाका इल्लो राग येता आय लूज माय कृपा ग्रेस. म्हाका मसो जाता आय लूज माय ग्रेस. मरी कृपा उगडावना. दुसरें तूं इतली जाणां कादर दिता दैवीक कादर दिता. आतां दाखले तुमी तुमच्या चेडवाक पळोवंक येता ना तूं म्हज्या भुरग्याची आवय जाता म्हूण तेका विचारलें विचारलें ना न्ही. देवान मरी असो मोग करतना फस्ट तूं असो मोग करता की सवाल नाही तूं म्हज्या पुताची दे वॉन्टेड ए सन. देवाक
भूत जाय आसलो या संवसारांत जर देखून ती आवय जाय आसली. That is the difference. Second, सोप्यान सांगता by age 15 we are finished. तुम्ही का जाताले तुमच्या कुडीत बदलाव जाताना कळले हांव येता म्हणजे की संवसाराची एकच एक स्त्री आपण काजर जावच्या पळे गर्भेस जाली आणि गर्भ समोरच्या पळे ती गर्भेस जाता म्हणजे कळीत असेल कोणाकच कळीत कंच सरी एक होत असेल. The only woman in this world आपण काजर जावच्या पळे गर्भेस जातली म्हणून कळीत असेल तर मरी एक मात्र दुसरे तुम्ही गर्भेस जाल्यात 9 महिन्या उपरांत भुरग्या सर्व दिल्ल्या मागीर भुरगो चरको विचडून म्हणून कळले वयली संवसारांत एकाच सरीक आपण गर्भेस जावच्या पळे जर आपण गर्भेस जातली म्हणजे गर्भात चरकोच भुरगो जल्मतलो म्हणून कळीत असेल तर ते मरी मायक मा भेटाय देवा भाव प्रेज द लॉर्ड देखो ती आणि म्हणजे हा एक मोठा व्यत्यास असा ती आणि म्हणजे हा एक मस्त व्यत्यास असा. तर चरको भुरगो जल्मतलो तुम्ही भुरगो जल्मल्या मागीर म्हाका हे मस्त बनायता म्हणजे भरपूर काज ना धाडटो हांवें एक भुरगो जल्मला एक नांव सोदलो तें नांव सोदचें हांव पळय म्हणजे डिक्शनरी आमी पुरो नांव बरोवन दवरलें ना पुरो धाडची तांचे एक पसंद मेळटा जल्मच्या आदींच गर्भी समोरच्या आदी हांव गर्भेत जातली म्हज्या गर्भांत चरकुंत भुरगो जल्मतलो आनी ताका जेजूत नांव कोणाक एक स्त्री एक कडेन नासले मरी मायक मात्र कडेन असले भाव आनी भयणी प्रेज द लॉर्ड. देखून तिका आमी मान करचे देखून तिका आमी मान करचे. पळय हांवें सांगलें तें ताबेरनाकल संवसाराची प्रथम ताबेरनाकल ओके हांगासर भुरग्यांक जल्म दिल्ली आवय आहा तुमच्या गर्भांत जल्मतल्या भुरग्याक केदार मध्ये देवाचे शब्द वाचले आहे तुम्ही. Did you read the scripture for a child when that baby was in the womb? एकच प्रथम स्त्री 3 महिन्याच्या भुरग्याक आत्मा मोजो सौम्यात ना वाढता देवा मोजा तारुकाते उल्हासा ते कोणाची गई गेले नी आपल्या पोटात वाढच्या भुरग्याक घरी एक दिसते जायने एकच स्त्री देखून तिका मान. नेक्स्ट तुम्ही गर्भेत असताना आणि एक गर्भेची स्त्रियेची सेवा केली असेल कोणाला असं का तुमका मध्ये जाय सेवा करू ती गर्भेचा समज कळले अनेक गर्भस्थ स्त्रियेची सेवा करून गेली तर प्रथम स्त्री देखून तिका मान. एक स्त्री आता गर्भेस जाल्ल्या मागीर आन गोडो तिचे लागीं एक सोप दितालो सांगा म्हाका गर्भी समोरच्या फुडें आन गोडो आयलो तूं गर्भेस जातली एका चर्च्या भुरग्या प्रसूत जातली ताका तुवें जेजून नांव दवरलें ताच्या उपरांत आन गोडो तिचे लागीं उडयलें म्हाका भावना कळिना झुजेन कितलें केल्लें खंय तुजो आन गोडो 9 महिने उपरांत आन गोडो झुजे कडेन उडयता पळय देवाची स्त्री ती सकळ स्त्री कुलसामणी रोड तकली पोटताले लागले देवाचे जुवांच्या वांजेला म्हणटा मरी ताची आवय कुलसामणी उभी आसली ताळयो पडा मागच्या उभी आसली उभी प्रेज द लॉर्ड पळय तसले आवय एक मान दिवंक नाका गे म्हाका. नेक्स्ट गर्दनाच्या पट्या म्हाका रावला तो सगळे सकल देवला सर्गीचो देवपूत गर्दनाच्या पट्यान न्हिदला सर्गीचे आन पडले महिमा देवाकू सर्गी कथा म्हणटात सर्गी आसलेले केंद्र सकल आयला संसारात एक स्त्री सगळे सर्ग संसाराक हाडून दवरल्या त्या वर एक मात्र म्हणजे मात्र पडे पडे
वर्तमापान पण सगळे सगळं तिका संसारात आता हाडून जाता. शी कॅन ब्रिंग ऑल हेवन टू दिस अर्थ. अनेक तशें मरेश. लूक चॅप्टर 2 वर्स 19 and 51 दोन पटी लूक हे म्हणटा ह्यो सगळ्यो संगती तिने तिच्या काळजांत जागोवन दवरल्यो. देखून ती मॉडर्न ईव पळय. उत्पत्ती पुस्तकात जेव्हा प्रथम दादल्याक रचले मागीर स्त्रियेक रचले. यस तिका इवा म्हणून नाव दिलें. EVA इवा इवा. तिने देवाचे पुत्र ऐकून म्हळ्यार तो हांगा आगाव बसला आणि येवन थंय वचून सैताना कडेन उलयता. सैतान एक ऑफर दिता. कोण दिता न्ही ती काही सारी कसले सैतान राव म्हणजे नवऱ्या कडेन पुत्र इसार देता की खंयचे कित्याक लागून इसार येती ना ताचे तेका इसार काय ना आमगे क्लास आलो क्लास आपले गो ऑफिसार गेले तेगलो गुजरी हळे पात्रे कपडा इसार नाही कपडा आता कोण म्हणता किती बघता ना म्हणजे गुजरी तर इतक्या ऑफिस कोण फर्स्ट स्त्री निषेध केली. दाखल्याकडे एक कन्सेप्ट तरी येत असले इसार येत असले इवा देखून देवान सगळे मिळते गेले. नव्या सृष्टेत पहिले स्त्रियेक रचले स्पेलिंग घेत दवरले पुरिल्ले उलटा बेटा गेले. इवा आले येशीन कडे आहे स्पेलिंग इज नॉट चेंज. देखून देवान कडे उलटा पण ग्रंथान म्हणले नो आकाश आणि नो सृष्टी हांव रचता. यस जर देव सगळे नवे करता आमची कुडी नवी करून ताका जाता. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका चलो पळया ती नवी तरी दोन पटी म्हणटा ह्यो सर संगतीने काळजांत जागोवन दवरल्यो. आमच्या गांवांत आठवड्याचे दाखल्या ह्या कानांत आयकतात ह्या कानांत सोडटात. आज तुमी सांगा की वचून व्हरता गेलो टोमॅटो हाडा म्हणून तो उरले मिरसांग लसूण पियाव पूर हाडले टोमॅटो हाडना ताका म्हळ्यार कांदा आयकता कितें सोडटा तो मागीर फक्त गेलो जाल्यार दाखले तशें आसात. स्त्रियो तशें न्ही त्यो येना आयकतात मागीर येना सोडटा. म्हाका खबर ह्या गांवांत सगळ्या गांवांत तशेंच तुम्ही मार घाल्यार घाला हांव आतां नाही प्रकारे सांगता ओके ते हांगा आयकतात येणे तूं बद्द सगळे one exception to all women तिने या कानात ऐकले डायरेक्ट काळजात हाडले. हे सर संगती तिने काळजांत जागोवन दवरले. साधारण सोपी स्त्री ती कितेंच तिका कळीत ना. देखून म्हाका भावांनी भयणीनो आज मोरयेचे स्वर्गा वरान समजावत आसतना खरी एक पोटी तूं इतलें समजू जाय. मोरयेमाचे येतात पांय कडेन येतात आणि एक वाद पेटयतात. एक दिवटी माणूस वाद पेटयतात मोरयेमाच्या पांय कडेन येवन मोरयेमाय आमच्या पिरगलीची सगळी चेडवां सिस्टरां जावन दी. आमच्या पिरगलीची सगळ्याचे भुरगे पात्र्यार जावन दी मोरयेमाय तर वाद. पूण एक उडास म्हाका एकलोच नातू हा काय एक वासोड हा तुम्ही फुलां अर्पितना मोरयेमाय कितें म्हणटा करता. आता हांव बिदर आसलो मागीर आमच्या बिरगेचेर सन्मान आसलो कित्याक म्हळ्यार आमच्या बिरगेचें नांव फर्स्ट पात्र्यार. म्हाका येवंक गावना. म्हज्या बदला कोणाक बसयलें म्हज्या माईक बसयलें. सन्मान केलो कोणाक आवयक. मान मेळ्ळो कोणाक पुताक. म्हाका मान मेळ्ळो सन्मान मेळ्ळो घेतलो कोणें आवय. आज म्हज्या सगळ्या पिरगेक म्हज्या माईक पळय बोलो मान आसा कित्याक म्हळ्यार पाद्र्याची आवय ती पाद्र्याची आवय. यस देखून तुम्ही मोरयेमायेच्या पांयां कडेन येताना एक वाद पेटयतात पूण फुलां अर्पितात. मोरये म्हणटा पत्नो म्हजो सोम्याक ना वाडटा हे मान म्हाका नाका हे बाबा तुका जेच वाड्यार तुजी भुरगीं हे म्हाका नाका तुका. देखून तुमी उलटन जेशी म्हणटा
Your encounter with the saint should end with encounter with Jesus. तुझी भेट मोरियाची भेट जेजू ते एंड जायचे. जर तर मोरिया मायला गेलोय वाद पेटाले पाटील गेलो तर मूर्ती पुजा मूर्ती पुजा तुम्ही मोरिया मायला कसं घे आणि मोरिया माय माय जेजू पळवना मग गोतू ना जेजू अरे जेजू की मान तुका तुझ्या प्राण करतो. कम ऑन आज मोरिया माय मान करताना एकच उत्तर सांगता जर तर आम्ही पवित्र आत्म्याशी जाणं जायला जेजू विषयी जेजूचे उत्तर जाणं जायला आम्ही मूर्ती पूजा करतो. कम ऑन देखून आम्ही आज पवित्र आत्म्याशी सांगले आत्मिक ख्रिस्तावाविषयी सांगले फकत तुमका माका आणि तुमका देवाचे उत्तर केला क्लिअर समजता की ते दोन दुसरे देवान मोरिया माय भिडान दवरला. सांत पाऊल एक कडे म्हणी मोरिया मायच्या विषयी उल्लेख आली. सांत पाऊला ख्रिस्ता या पुरुषाशिवाय जीवन दिल्या ख्रिस्ताशिवाय दुसऱ्याने कितीने सुपरगड करचे नाही म्हणून मनात लेखला. उरले सगळे आम्ही गोबर म्हणून चिंता कोई म्हणून चिंता क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट. Christianity began with not with Mary but the death of Jesus, my friends. Christianity began with the death of Jesus, not with Mary, not with Christmas. देखो एक हजार क्रिसमस दिसा सांजुदे आणि मोरी जेजू खान घोड्यार गेली की गडवार गेली हा खंयच्या बायबलात सांगा. किती शतमानांतरी खंयचेय क्रिसमस कार्ड पळोवन म्हणू नाका. सोडून गेली भावना गेली दुबळी राय गडवार येताले व्हडले व्हडले मनीस बड्यार येताले ही दुबळी हांगा एक पयसो दिवनासलो ती. त्या आश्रमांत जागो आसलो हांचे पयशे ना ते करून तांचे जागो मेळोना म्हणटा जागो मेळ जागो ना म्हणून जागो आसा हांचे लागीं पयशे ना दिवंक कळ्ळें. देखून कमान आज तुम्ही रियली मोरिया मायचो मोग करता तर कणग्या म्हाका मस्त सांगूंक आसा पूण आमकां वेळ ना आनी एक फावटी आसतलें मागणी आसल्यार खंडी जावन हांव येवन तुमकां आनीक सर्ती सांगूंक वेळ आसा. हांवें पळोवंक मेळटा हांगासर 8:20 ऑलरेडी जाली. आमकां जी मोरिया मायचे विशीं जायती समजले ही गरज ना. आमकां गरज आसची पवित्र आनी जेजू. देखून तो कितें सांगता ते तुमी करा म्हणल्यार मागीर ती उलोवंकूच ना. तिचे विशीं खंयच्याच देवाचें योजन पळया देवाचें योजन मोरये विशीं बायबलांत बरोवंक ना. 7 पुत्रां बरयलीं 7 they have turned into the 7 laws of love. देखून आज मोरये माय परवा ती सर्गी वरण फेस्त साजरा करता. इतल्या वर त्या माये आज आमच्या घरा वता हांव देणी करता हांव आबा देसाव देव मागता मागीर आबा हांव परीक्षे घेता म्हजे पासून मान दिता मागीर ते प्रोटेस्टंट भाव इतर भाव तांच्या आबा लागीं मागना न्ही कुठली म्हण लागीं मागना न्ही. तर मोरये लागीं मागोवंक मोरये मुखार मागोवंक नाका. आता कितले जण मोरये फादरा कडेन फादर ते सांगया फादर पाल्या म्हजी परीक्षा फादर म्हाका फादर म्हणटा जाय हांव मागता मोरी तितलें मोरये लागीं तशें तेचें ताचे वक्त बापा न्हय कळ्ळें. देखून मोगेशन इतलें स्पिरितान वाडलें सतान आनी स्पिरितान मागचें म्हळ्यार तें मोरी सतान आनी स्पिरितान मागलें. तिका खंयचेंच नवें तें नतलें बरोवन दवरलें आत्म्यान खतखत्याक देखून आतां हांगा येवकारी समुखार येतात. Sulo Gesù galuda, Lomo gal istanzo. आता तुका लिस्टीना सांगची तू सगळे सांगता की ना तुझे हां रागले सांगताय बेजारले सांगताय नसलेले सांगताय बुरग्याने पुरपुरले सांगताय की लोमो gal istanzo. हाचे लागीं सांगूंक तुमकां कोणी बरें जाय हां इष्टाला सांगूंक तुम्ही कोणी बरों दिलें जाय तुमकां. प्रे फ्रॉम युअर स्पिरिट. तो फाटल्या कडेन सगळें पवित्र आचे कडेन पवित्र त्या ब्रदराकडे त्या मास्टराकडे पवित्र नो यू हॅव द होली स्पिरिट. देखो तुझे ते मोरम तांकां ते सगळे जिवांत उठय
उघडापण chapter 3 verse 2. जीवनपण हे जीवनपण खंयचे म्हळ्यार तुझ्या फ्रेंडाक तुझ्या शेजारच्या बक्षी नाटल्यार तू मरण कसा आहे की आता आणि हांवें म्हज्या फ्रेंडाक बक्षी ना पूण ताका पयर एक ल्हान एक्सिडेंट जाला जाय दिसला बक्षी ना पूण म्हणटा एक्सिडेंट जाला जाय जे लोक त्याच्या खातीर बक्षी ना पडे पवित्र ज्ञान जियोचे पुनर्जीवन जावचे सर्गाक चडचे म्हळ्यार म्हज्या भावान आनी भयणीनो कमान तुझे कुडीक आनी प्राणाक कितें जाता चिंता करनाका आत्म्या प्रेज द लॉर्ड आमकां आमी आराधना तयार करूया सगळ्यांनी किती बोलती बिये पडली हे सगळं आमचे आम्ही स्वागत करूया जे किती आज आम्ही ऐकले ते उतर आमच्या खंचान ते जिगवूया मोठी ते कंसवूया आणि जेजूक आमी आमच्या जिवितांत पयलो मान दिवया कित्याक आमकां सुटका दिवच्या दिसा तो पवित्र आत्मा आपल्या जेजू लागीं विनंती करतलो आनी तुका आनी म्हाका सर्गीच्या राजाक आपण व्हरतलो दुनिया संवसारांत आमचे जिवीत थोडेच दिसाचे थोडेच गरजेचे हे सगळे जेजूच्या पांयां भेटून दिवन ह्या आराधनांत आमी भाग घेवया तुमची सगळी कुटुंबां तुमची सगळी घरची जनां तुमचे सगळे लग्नाचे जिवीत तुमच्या भुरग्यांचे जिवीत तुमचे युवकांचे जिवीत सगळे ह्या वेळार उठता बसेल ह्या वेदीचेर वता आनी सगळ्या जेजूक काळजांच्या मान करा आराधना करा सर पुढे कित्याक जेजू जिवंत जेजू उद्याच्या रूपात आमचे मध्ये खात आसा हे दोन सत्व आमच्या उतरांनी ताच्या आमचे कडेन उलयलो आता ताच्या कुडी आनी रत्नमाई पाटा उदामाई पाटा आशीर्वाद देव आमकां सुटका दिवचो आमच्या देवाला नमस्कार आमी करूया त्या जेजूक तुझ्या माता सगळे घेऊन
तुझ्या कोणीच स्वच्छतेचे पिढाचनासाठी घेऊन तुझ्यासाठी त्या कृष्णानं कळवलं हरी एक तुझ्याकडे आग करतं आज या सत्रामध्ये तुका संतोष देऊ समाधान देऊ खूप बरे कॉल करू जसं आमच्याने केलं स्वीकार कर तुझ्या कार्यक्रमात स्वीकार कर तुझ्या जीवितामध्ये स्वीकार कर तुझ्या कुटुंब जीवितामध्ये स्वीकार कर तुझ्या लग्न जीवितामध्ये स्वीकार कर तुझ्या घरामध्ये
सगळ्यांनी बस João Sumanil अधे सोत वाक्य 30 सुद्धा आता या संस्काराचा अधिपती लागी झाला असता आणि ती सड वेळ आम तुमच्या लागी उलवचणार ताका म्हजे वेळ कसलच अधिकार ना सैतानाक म्हजे वेळ कसलच कोणे म्हणे जिसू जिसू म्हणे सैतानाक म्हजे वेळ कसलच अधिकार ना म्हज्या भावान आनी भयणीयो म्हाका हें उतर सांगूंक जाता तुमकां हें उतर सांगूंक जाता सैतानाक ताळ पडचे म्हजे लागीं मस्त संगती ना न्ही सैतानाक खुशी करची संगती म्हजे लागीं धैर्य ना न्ही जेजूच्या जिवितांत सैतानाक खुशी करची एक गजाल सांगा देखून तो दैवान म्हणटा ताका म्हजे वेळ कसलोच अधिकार ना आता एक घडी करतो तुमच्या डोळ्याला पहा जर तर तुमच्या घरात सोरो पाहिला तो बोलतो ना तो कळीत ना तू त्याच्या सांगायला जी येत आहे पण तुम्ही तुझ्या घरात सोरो पाहिला पडायला आहे तो बाईक घालता नसेल तुका फिरा तुका नीट येणार तुझ्या भावाने बहिणी अपनी जीवितांत ताळ पड जायते संगती सैताना ताळ पडते म्हणजे काय असं का कळत नाही ताची संगतान जी येता पण थोडी संगती म्हाका कळीत आसा हे जेजू दुखता सैताना खुशी करता म्हणजे जिवितांत हे जेजू दुखता आणि सैताना खुशी करता जाय रित्या कन्वन जी येता घरा भितर सर्व प्रकारचा जीव म्हाका वेग दिसता पण सर्पाच्या की मारे काढायला सैताना कन्वन म्हाका जीव काय वेग दिसना आज जेजू हांव तुका सैताना खुशी करता वय तर आता सोम्या सांगल्या सोम्या पक्कातान धावून तुम्ही म्हाका सांगताली पक्कातान पडलं गे सैताना फुड कर जगाच्या पत्रात कमळा तुम्ही सैताना फुड करा जेजू सैताना फुड केले जेजू सैताना धावू ना आतोच जेजू आसा जो आमच्या वाचनात आनी की वाक्य 35 म्हणटा देव ताका पवित्रत्व दितना माप मेजत नसतना दिता तर देवा ताका पवित्रत्व इतलो दिला की मोइशेचेर आसलो पवित्रत्व 72 जणांक पावलो तर पवित्रत्व म्हणलो की जेजू म्हणलो पवित्रत्व म्हणलो की सैतान म्हणलो हर एक कोटी सरकार सैतान देवा मुखार येतालो आनी म्हणटालो पळयली की ती मनशां तुमी म्हणली ते करता देव उपद्रवतालो पूण एक दीस देव सैतानाक आपयता आनी म्हणटा जॉबाचें पुस्तक तुवें म्हज्या सेवका जॉबाक पळयलेली सैतानाक तकली उचकालो तुवें म्हज्या सेवका जॉबाक पळयलेली सैतान उलोवंक जॉबा लागली एक वायट ना जालें आज म्हजे विशीं सैतान देवा मुखार येता आनी तो म्हजें नांव काड म्हणटा पळयलेली तो आतां मागणी करता मागीर पटी मारता आतां मागणी करता मागीर कोडी काडटा आतां मागणी करता मागीर रागार करता हांगासर जेजू आसा भावान आनी भयणीनो आज म्हजे विशीं सैतान कितें सांगत दिसलें देखून सोम्याक आमकां आमी समर्पण करया आमची जी सैतानाक संतोश करची जी मोर ये मायन ताका ताच्या पांयां घालिलो तुमची जावा जेजू तुका समर्पिता म्हणजे सगळे तूं म्हाजी भितर म्हज्या कुडीच्यो ओडण्यो
मागणे भयंकर समजून असताना मागणे करत असताना राहून तो भेड हांवें देवाचे उदर वाचून केल्लो निर्धार भावार्था विशीं पवित्रत्वा विशीं समजून घेतलो हांवें हो निर्धार म्हजी प्राणान हांव करता आसली राग मसत जिद्द हे सगळें तुमकां कितें दिसू समर्पण करूंक जाय सैतानाक तुमच्या कुटुंबात संतोष हाडचें कितें आसा तें समर्पण करया म्हजो अहम जेजू तुका समर्पिता सांगा आता तुमचो वेळ गट काळान म्हटल्यार सगळ्यांक मागले करून गुमाव जावचे बरी जे जेजू तुमकां समर्पण करूंक जाय तें कितें तुमच्या कुटुंबात सैतानाक संतोष करता समर्पण करा म्हजे ते असले सगळे गर्व जेजू तुका समर्पिता म्हणजे ते असलेले सगळं अहंकार जेजू तुका समर्पिता म्हणजे ते असलेले वाईट चिन्ह जेजू तुका समर्पिता म्हणजे ते असलेले कुडीचो ओटण्यो जेजू तुका समर्पिता म्हणजे ते असलेली संसाराची गुलावणी जेजू तुका समर्पिता म्हणजे ते असलेली दोळ्याची घुसलावणी जेजू तुका समर्पिता म्हणजे ते असलेले ते कुडीचे कत्रेग जेजू तुका समर्पिता म्हणजे ते असलेले वाईट चिताप जेजू तुका समर्पिता म्हणजे डोळ्याला पडलेले हर एक ते रस्त जेजू तुका समर्पिता म्हणजे कानाने ऐकले सगळं वाईट उतरा जेजू तुका समर्पिता म्हणजे जी उरलेली सगळी ती उतरा जेजू तुका समर्पिता म्हणजे कोणत्याने आम्ही गुंतलेली ती वाईट उतरा जेजू तुका समर्पिता म्हणजे कालसान बघलेले ते सगळे वाईट चिन्ह जेजू तुका समर्पिता म्हणजे कालसान असलेले सगळे राग मसूर हागे चित्त जेजू तुका समर्पिता म्हणजे हाताने पावते बरी काम करत असताना वाईटाक उभे केले हे हात जेजू तुका समर्पिता तुझ्या वाटाने चलत असताना वाईट वाटेत गेले हे पाय जेजू तुका समर्पिता म्हणजे सगळे कानाने वाईट ऐकून केली सगळे पाटका जेजू तुका समर्पिता विपरीत मोबायलाचो व्यामोह जेजू तुका समर्पिता मोबायलांत पळोवची पदरी हर एक संगती जेजू तुका समर्पिता मोबायलांत म्हजे असले जेजूक दुखोवचे हर एक इश्ट जेजू तुका समर्पिता मोबायलांत हांवें प्रसार करची खोटी खबरो जेजू तुका समर्पिता मोबायलांत हांवें सगळ्यांक प्रसार करच्यो वायट जोक्स जेजू तुका समर्पिता जेजू तुका समर्पिता बक्षीन आसतना म्हज्या काळजांत हांवें दवरले व्यक्ती जेजू तुका समर्पिता हांवें हेरांचेर केल्ल्यो कोर्ट केसी जेजू तुका समर्पिता आमच्या आनी सगळ्यांमध्ये अशे वाटेचे आनी इतर तक्रार जेजू तुका समर्पिता म्हजी हर एक आर्थिक अडचणी जेजू तुका समर्पिता म्हजी ती अशी मादक द्रव्यांची मादकाची आशा जेजू तुका समर्पिता हर एक जेजू समर्पण करूया ह्या घडये वगत भावन आनी भयणीनो हेरांनी म्हाका लुकयली ती हर एक घडीता जेजू तुका समर्पिता हेरान म्हजे वयर मांडलेले सगळे अपराध जेजू तुका समर्पिता हेरान हांवें चुकयलेले हर एक संगती जेजू तुका समर्पिता हेरांक हांवें बक्षीन आसतना रावल्यो आमच्या जिवितांत संगती जेजू तुका समर्पिता जेजू भक्ती सगळें समर्पण करूया समर्पण हे गीत गावया जेजू तो म्हाका घेता मुखार भावना आनी पळय तुज्या ताची स्थिती तुजे भितर तूं मेळना सीमित तेच्या वाटेर आसा तो खुश न्हू जेजू समर्पण करूया म्हज्या जिवितांत केली सैतानाक खुशी करचो ना
ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ. ಎಲ್ಲೋಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ, ಎಲ್ಲೋಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ, ಸೌಖ್ಯದ ನೀಡಿದೆ, ವಿವೇಕವೇ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ, ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. अब्राहम 99 वर्षांवरसरी देवालाही कसं होतं, देवाला तर पडेल 99 वर्षाचा आहे, तुझ्याबरोबर जर म्हणून सगळे त्याचे जमान बघायचे गेले, देवाला पडेल. अब्राहम तुका हांवें बरोबर दिलो, तुवें म्हाका पडयचें म्हणून वच भुरग्या कडेन गेले. अब्राहम म्हणालो, देवा तुझे मुखार म्हजो भुरगो कित्याक जाले, हांव पडयता. भगवान आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मो जेजू हाचे मुखार कितेंच न्ही दुसरें मागे आमी पवित्र कितेंच काम दुसरें
desire the fire. Maka pवित्रत्वया आम्ही दानिएलावरी स्तुती करू शकतो. पवित्रत्व दाविदाचे राहिलो आणि अजून आम्ही म्हणतो जेजू दाविदाच्या पुत्रा तो पापी मोगाचलो, तो मर्डर, तो भ्रष्टाचारी, पण पक्का तो इतलो रोटलो की मागे पवित्रत्वात गुणाला मग तामसरी गुणाला देवा माझ्या कर्नाटकाच्या पात्र सुद्धा धैर्य का कीर्तन 25:7 देखो अजून आम्ही म्हणतो पवित्रत्वात भरलेल्या व्यक्तीचे नाव का जेजू दाविदाच्या पुत्रा म्हणजे आलेलं जीवित किती असो आता बाकी पवित्रत्वात जेजू म्हणतात तुम्ही काय केलं म्हणजे तशी येईना पवित्रत्वात म्हणतात तुमचे भितर आमची जर आमचाय करो आम्ही पवित्रत्वात दुसऱ्याकडे आमची हाताने मागणी पवित्रत्वात ते मागून असताना ती सगळी सुरुवात कापली ಈಗ ನನ್ನ आत्ममन नेमावेले माडे गेले म्हणजे ज्ञान तुमचे पावसामध्ये वतलो स्वरूप योग्य जाण्याचा पवित्रत्वात पिया आपण पवित्रत्व पिऊन गेला हे या पवित्रत्वात पाण्याचे श्वास सोडलो आणि घेतलो 2000 साली आम्ही पवित्रत्वात दुखेला इसाया प्रवाच्या चित्री म्हणतात पवित्रत्वात दुखे गेले पण त्यांचे विरोध तो झुजलो आणि पवित्र आमचे विरोध झुजतात गेले दुखे नव्हता तेव्हा आम्ही कधीच म्हणजे तिकडे पवित्रत्वात दुखे नसे जेव्हा पवित्रत्व मध्ये भितर गेलो जेजू जन्मलो आज म्हणजे भितर पवित्रत्वाचा परत जेजू जन्मला आमचे जन्म दिला आम्ही बरोबर जेजू जन्म देऊन एका मनुष्या जेजूची सामना म्हणजे ते आमचे जन्मला कडे मागीला जेजू पवित्रत्व दिलं म्हणजे काळचा म्हणजे मना म्हणजे सगळं जेजू जन्म दिलं पवित्रत्वाचा अभिषेक आमच्या जाऊन लोकांना पावनाने भेटलो दुसरे किती साक्षी राहतात नवस पवित्रत्व येसु बार देव बार नन्ना आत्मा दो येसु बार No
जागे तुझे काही मोर ते लोक जागे तुमची जावा पवित्र नाही माझ्या मागण्यांत देवाचे उत्तर वाचताना सगळी कुटुंबांची येताना पूर्ण करताना मागणी शिकताना संस्कृती गीत गायताना हम शिकताना हम प्रयाण करताना तुम्ही काही जर तुमका पवित्र मजा आहे आमच्या शेजाऱ्यांतही आमच्या संबंधांतही आमच्या इगतमध्येच्या मनेरांतही आमच्या सगळ्या देशच्या गवळी बापातही मणिपुरात वस्तूंच्या लोकांतही आणि ती ओळखलेल्या लोकांतही जीवगा करून चिंता त्या मनुष्यातही सैतानाच्या माठ मात्र बांधपासात सापडलेल्यातही आमका मोबाईलचा माध्यमाचा मार्गाचा बाहेर जाण्याच्या वेळार आमका बक्षून खर्च करताना आमका मागणी करताना नीर येता आमका संतसवा काढणे येताना जिजूविषयी आणि पवित्रत्वाविषयी देवाविषयी समजून घेऊन सगळ्याकडे पवित्र वाक्य आणि कोणी सगळे पिक्चरांनी वाहून सांगला वाक्य वगैरे मणिपूरच्या लोकांपासून ते प्रतिभटन करतात एक तर आमच्या बाबाने पुढे जाऊन स्त्रियांचे तिथे पुरा हाणलं जातात एक सौजन्य भुरग्यांशी तिथे पुरा त्याचा गीत पैठण्याचं मागणी आज तक आपण आमची भुरगी इस्कॉला येतात पाठी येतात सुरक्षित आमच्या भुरग्यांनी घरा पोहोचले नाही परगावात आमची भुरगी ती मागतात वा येणार पवित्र मुलांना येताना ती खरेच मागतात बरेच का वेळ साधा फक्त एकूण गाडी कबूल करण्याची शिकायचे वाचल्या देवाचे उत्तर समजून कमी पवित्र करण्याची शिकायचे तुमच्या कुटुंबात मनगडी असा उतर करायची असा आज हे मोबाईल पुढची जायची जण असा सर्व ते पवित्र मनाला वाढवून सांगतो का प्रश्न खरी पवित्र काय मागतो तो सोळा मसला तो वाया उठतो 72 times people saw him lying on the bed. Dan pun tidak kepada kami selana kami tahu kami kepulauan dalam Cina. Kita yang terawih minta hati daun teri, urutkan nama daun teri, panjawanu sebalik bersona. Terus sepuluh itu memangnya, ani ada orang sekarang kita menentukan juga dia. या पवित्र सकाळचा कार्य पडून आराधना
याकोबी सकाळेदान पासायली सर्व देवी आणि भैसाम आमका येते पवित्र तुझी एकच पडतले काय ससनाच्या ससना व्यक्तीची सगळी कार्यपीठाला असल्याकडे बसतो या महिन्यात 15 तारखेला आम्ही मुलगीच्या पुढ्यातल्या सहित सरकारने फेस्ट आचरण करतो. या फेस्ट मोरीमाई आमच्या प्रीत असलेली एक व्यक्ती तिका पुढ्यातल्या समेत सरकारने प्रमाण आमकाही त्या सतीच्या राजात वाटवासा जेजून उन्हाची वाद पडो तिथले जोडलेल्यांका वाटवासा दाखवलेला त्या खातीर आम्ही त्यांचे आराधन शिकवून त्यांचं विचार सोडून गेल्यात. फादर सिंग लोको मुलबाग उर्वा कोंदेर मुनिपू आणि प्रस्तुत आता बडी प्रगतीत सेवा दिवन आसात. हो आपण वेळेची शिकवण दिला टाकले सभा अर्थ जावच्या खातीर आणि त्या संबंधामध्ये बडी कथा हो आपण वेळेची शिकवण दिल्या जीवनपणा विचार तुका तुमच्या स्नेहितांच्या नावानं आदरावर नाव देव बरे बोलतो. आदरावर समाज संख्या सांगलं तुमका मस्त उडास असलेले असलेले म्हणजे मस्त संख्या हे सांगू सांग की त्यानुसार तुमचा वेळ जाते करावतो पण एक संगत कडली ती उडासा दूर केली म्हणून चिंता काय दारा बाबा आपल्याला मिलली करत म्हणणे आता बिलो सांगा मिलली मित्र आहे ते म्हणजे त्या पाठी येते कित्याक म्हण सांगणार मिलली केला दोषी नसता का जीव असल्या मनशाने दोषले दिले देखून त्या विचार तो सांगा आता देव बरे करू आणि तुमच्या सेवेक बरे मागता मुख्य दिसांनी तशेंच मस्त लोकांना तुमची सेवा पावोवची म्हणून ब्रदर इतिहास आणि तशेंच ताचे पत्नीन आणि सिल्विया त्याच्या क्रिस्टोफर आसा ताचे वखते कमिटमेंट फाटल्या सुमार 1 वर्स जावन ती आमकां सगळी येवन आसा तरी एक प्रेस्तार दिसा गरज चर्च आसल्यार थोडी तयार पंचायत जाले आनी थोडे फावटी आमकां कळना पूण ती मात्र हांगा वेळार येता तेंचे कितें पळय पावता आनी जे येयल्यात आनी आमकां मस्त आदार दिला आनी तो भाग्य देखून तांकांय तुमच्या नांवान हांव देव बरें करूं. क्रिस्तोफर तुवें सर आनी जाल्यार आमकां बारी खुशी बरें करता म्हणटात. आमच्या ह्या भक्तीपणाक मोठो आदार बॅकबोन जावन आसा आमचो विणवणेचो पंगड. हे भक्तीपणाक आमी करचे पयले दिसाच्या वेळार फाटल्यान मिनी हॉलांत गोवा पूर्व थंयसर विणवणेची मागणी करता आसली आनी तें सोडून ह्या तांणी मस्त मागणी केला म्हूण चिंता देखून शकता की विणवणेच्या पंगडाच्याक देवाची विस्तार आशिर्वाद आसा. आयच्या भक्तीपणा बाबतीन आयबी सेरावो वास्तूक सेरावो आनी 6,000 आनी 2 प्रेस्तारांक 10,000 दान दिला तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा त्या वतीन आशिर्वाद मागता. मुख्य गरजांनी आमी अशें हे आराधन सोडून वता भक्तीपणो तुमकां कोणाकी एका दोळ्या भक्तीपणाच्या बाबतींत कांय कुमक करून जाय जाल्यार सोनवाराचे स्पेशल 6,000 रुपये आनी ब्रेस्ताराचे तुमी दिवूंक आसात 2,000 रुपये तुमच्या उदारपणाक देव बरें करूं म्हणटा. व्हड संख्या तुमी आयल्या तास आनी देवाची सगळ्यांची आशिर्वादात घराळ मापान तुमचे सगळे तांचेरी पावस जावचो म्हणून मागता. करता निमाण मंगळ. Mm-hmm.
Maging sejak tuloy, para kami sa gawang sa anak natin. Bapak saya kita yang boleh terjadi.